पत्रकार आणि येवकार, फादर फ्रेडी जे द कॉस्ता मेमोरियल ट्रस्ट, कोंकणी भाशा मंडळ आणि फेलिसिओ कार्दोजोचे पाटलावदार हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या सर्जनशील लेखन कार्यशाळेत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. इश्टानो, फादर फ्रेडी जे डी कॉस्ता मेमोरियल ट्रस्ट फाटली कितलींशींच वर्सां सांगातान जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. तो पत्रकारिता दीस जावं वा अशे तरेच्यो कार्यशाळा जावं, आनी ह्या सगळ्या कार्यावळींतल्यान जाता तितल्या तरणाट्यांक, नव्या पिळगेक तशेंच ज्येश्ठ म्हालगड्या साहित्यिकांक एकठांय हाडून कोंकणीचो प्रसार जावचो, कोंकणीची अदीक प्रगती जावची होच हावेस घेवन आमी सांगातान वावुरतात. आयज ह्या कार्यशाळेक आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात नामनेच्यो ज्येश्ठ साहित्यीक ग्वादालूप डायस. हांव फाउस्तो बाबा लागीं मागतां की तांणी ग्वादालूप बायक घेवन मातशें येवचें. आयताराचो दीस आनी आमी जाणाच भूस बरी जाल्याच आसतली, पूण ह्या साहित्यीक भूस घेवपाक आमी सगळीं हांगा जमल्या. आमी ताळयांनी आयच्या आमच्या मानेस्तांक येवकार दिवया. तशेंच हांव फाउस्तो बाबा लागीं मागतां की तांणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवचो. देव बरी सांज समजता आनी पुर्बे बरी येवकार हे कार्यशाळेक. पयले सुवातेर हांव येवकार दितां हे कार्यशाळेचे मार्गदर्शक, ज्येश्ठ साहित्यीक, समीक्षक आनी कवी गोमानेस्त ग्वादालूप डायस. कोंकणी साहित्याची कामां ग्वादालूप बायच्या सुवादीन केली म्हणटच आमकां सुस्त न्हीद पडटा, कित्याक एक पावटीचे तकलेर कसलेंय कोंकणीचें अब्र दिलें जाल्यार तें नाजूकपणी शाळती पावतलें हाचो आमकां पूर्ण विस्वास आसता. म्हणूनच आमकां सुस्त न्हीद पडटा. कसलेंय काम आमकां ताका आमी दिलें जाल्यार ताचेर खूब विचार आनी वावर करून शेवटाक बरो परिणाम दिवपाची तजवीज ते करीत आसता. हाची आमकां खूब काळाक खात्री जाल्या आनी ही कार्यशाळा सोंपता सोंपता तुमकांय हाची खात्री जातली हातूंत दुबाव ना. फादर फ्रेडी जे डा कॉस्टा मेमोरियल ट्रस्ट, कोंकणी भाशा मंडळ आनी फेलिसिओ कार्दोजोचे पाटलादार हांचे तर्फेन आनी हांगा जमलेल्या सगल्यांच्या नांवान ग्वादालूप बायक हांव ह्या कार्यक्रमाक उन्नूनीत येवकार दितां. ताका फुलां न्हय पूण फुलांचें झाड दिवन आमी येवकार दितात. आनी हांव मागतां ट्रस्टाचे वांगडी मफालदीन बाय हाणें ताका ही भेट दिवंक. ह्या झाडाक खूब फुलां जावं आनी तुमकां हे कार्यशाळेक वांटेकारांक म्हाका खोस भोगता. भुरगीं, नेणटी, जाणटीं सांगाताक हांगा पळोवन भुरग्यां आनी नेणट्यांचे श्रेय कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबल हाका दिता. तरणाट्यांक कोंकणी कडेन हाडपाचे हे ताचे प्रयत्न तपनायक पात्र जाता. तुमी सगट तुमचो मोलादीक वेळ काडून कोंकणी मळार आपणें कितें तरी करचें, कितें तरी शिकचें, कितें तरी आपणावचें हे हेतून हांगा आयज हाजीर जाल्यात. असली कार्यां कोंकणी मळार खरें म्हणल्यार खूब गरजेची आनी खूब खूब घडोवन हाडूंक जाय. दूख म्हणल्यार ती तशी घडोवन येना. ताका मागीर जायतीं कारणां आसतलींच आनी आयलीं जाल्यार फावो ते रितीन जायना. कोंकणी मळार आमी गंभीरतायेन उत्कृश्ट बरोवपी, साहित्यीक, समीक्षक, फुडारी आनी सेवक तयार करूंक जाय आनी असल्या कार्यांतल्यानूच तें शक्य आसा आनी हे कार्यशाळेचो हेतू तोच आसा. बरोवप्याक फुलोवप, सन्मानीत करप, पुरस्कार दिवप
चोण्याच्या झाडार चडोवप हे कोणूय करूंक शकता, पूण एका बरोवप्याक घडोवप घालोवप, मार्गदर्शन दिवप आनी ताच्या वावराची समिक्षा जावप हेच की उत्कृश्ट बरोवपी आनी समिक्षक घडोवपाक शकता. देखून ह्याच हेतून असल्यो कार्यशाळा परत परत घडोवन हाडूंक जाय आनी हेच खातीर एकाडेमी आनी संस्था आसता. पूण दुर्दैव म्हणल्यार कोंकणी मळार, विशेश करून रोमी कोंकणी मळार हे निकाळूच जायना आनी हाचो परिणाम हांव एक संपादपी आसलेल्यान आमकां आयज दिसता आनी फुडाराक तो भयंकर जावन सगल्यांक दिसपाक लागतलो. हो एक गंभीर प्रश्न आनी ताचेर गंभीरतायेन विचार जावंक जाय. म्हजे कडेन कितें आसल्यारूच हांव तें दुसऱ्यांक वांटूंक शकता. जर म्हजेच कडेन कांय ना जाल्यार हांव आनी दुसऱ्यांक कितें वांटतलो कपोल. देखून आमी पयले आमचेच खातीर कितें तरी मेळोवपाक जाय आनी हेच हेतून तुमी हांगा जमल्यात. आपले खातीर कितें तरी मेळोवंक जें आमच्यान फुडाराक दुसऱ्यांक वांटूंक जाता. कोंकणीची जाणवाय घेवपाची इत्सा तुमी दाखयली ते खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करतां आनी हे कार्यशाळेक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. सांगातान कोंकणी फुलोवया आनी फळावया. देव बरें करूं. देव बरें करूं फौजबा. तुमचे हुस्के सार्थ आसात. इतलीशींच वर्सां तुमी निस्वार्थीपणान कोंकणीच्या मळार वावरत आसात आनी फुडाराचो हुस्को तुमकां दिसप हे खातीर हुस्को दिसचो न्हय म्हणून म्हाका दिसता आमच्या सारक्या तरणाट्यांचेर खूब व्हडली जबाबदारी आसा. म्हज्या मुखार म्हाका तरणाटे तशेंच ज्येश्ठ साहित्यिकांचो एक सुंदर एक संगम जाल्लो दिसता. निश्चितच आयच्या ह्या कार्यशाळेंतल्यान आमी खूब कितें घेवन वतले. ग्वादालूप म्हज्या सारक्या तरणाट्यां खातीर एक मार्गदर्शक. म्हाका दिसता नवीन माध्यमां आनी नवीन विशय हांचो दोनांचोय सुंदर सुमेळ ते दर दिसा घडयत आसता. ताच्यो कविता आमी फक्त पुस्तकांनीच न्हय तर ताचे पेक्षा चड म्हाका दिसता आतां आमी सोशल मिडियान वाचतात. इश्टानो, अशी एक म्हणणी आसा की उदकान कोणी पडलो चुकून जाल्यार तो हातपाय मारताच. तशेंच म्हाका दिसता साहित्यीक उदकान पडलो की आमी कशे तरी हातपाय मारून पेंवपाक शिकतात. पूण उडी जेन्ना मारता तेन्ना तळाक मनीस आपटुचो न्हय किंवा पेंवपाचो जो वेग आसा तो मातसो वाडचो. आमी एक नॉर्मल स्विमींग करता आसतना मदीं मदीं बटरफ्लाय आनी बाकीच्योय बी ज्यो तरा आसा त्यो शिकच्यो असो हावेस बाळगून आयज आमी एक बरो कोच हांगा आपयला. हांव ग्वादालूपाय कडेन फुडलीं सुत्रां सोंपयता आनी आमच्या सगळ्यां कडेन हांव तुमच्या वतीन मागतां की आमी चडांत चड बरें घेवन हांगच्यान या. ग्वादालूपाय.
देव बरी साथ दिवं. आयचे कार्यशाळेक म्हाका मार्गदर्शक ह्या नात्यान आपोवणें दिल्ल्या बद्दल गुलाब ट्रस्ट, कोंकणी भाशा मंडळ तशेंच फेलिसिओ कार्दोजचे पाटलावदार हांचे हांव काळजांतल्यान आभार मानतां. तशेंच हे कार्यशाळेक व्हडा उमेदीन आनी उमळशिकेन उपस्थित जाल्ल्या तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना पासून अभिनंदन करतां. तुमकां उर्बेवरीत येवकार दितां. मोगळे इश्टानो, फावूस बाबान तोखणायेच्या उतरांनी म्हजी वळख करून दिल्ली आसा. पूण म्हज्याच विशीं म्हज्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार हांव फक्त यादी पुंजायतां आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात. तेन्ना हे कार्यशाळेंत हांवूय तुमचेच वाटेचे प्रवासी म्हणपाचें हांव समजतां. म्हणटकच हे मार्गदर्शक हाका सगळें कितें कळटा म्हणून तर आतां 1.5 वरभर बडबडटलें आमकां हांगा कांयच उलोवंक मेळचें ना अशा विचारान तुमची तोंडां लांबट आनी आंबट करून बसपाची मातूय गरज ना. कारण सर्जनशील बरोवपी जो आसता तो सदांच काळजा मनान मुक्त आसता. ताका कोणूच कसलीच बंधनां घालूंक शकना. हे कार्यशाळेक तुमकांय कसलीच बंधनां आसची नात. ही कार्यशाळा खंयचेच स्थितींत एकतर्फी जावची ना म्हणपाचें तुमकां सुरवातेकूच उतर दितां. आनी ह्या 1.5 वराच्या साहित्यीक प्रवासांत जें कितें साहित्या विशीं म्हाका कळटा तें तुमकां शिकयता तुमचे कडल्यान हांवूय कितें शिकतलें म्हणपाची आशा बाळगितां. तर करुया सुरवात. सगळे कम्फर्टेबल आसात न्ही? म्हज्या मुखार कितें तरी दवरलां आनी म्हाका कितें तरी आनीच जाता. ओके, एनीवे. तर आयचे कार्यशाळेचो विशय कितें? क्रिएटिव्ह रायटींग. हय, सृजनशील बरोवप वो सृजनशील साहित्य, रचनात्मक साहित्य कशें बरोवप हो आमचो विशय आसा. तर ह्या मूळ विशया कडेन वळचे पयलीं कांय गजाली आमी आतां नदरे मुखार हाडुया. त्या गजालींचेर आमी उक्तेपणी थोडीशी भासाभास करुया. तर सृजनशील साहित्य कशें बरोवप ह्या पयलीं सृजनशील साहित्यीक किंवा सृजनशील बरोवपी हो कोण हें तुमी म्हाका सांगूंक शकता? हू इज अ क्रिएटिव्ह रायटर? कोणीय सांगात, कित्याक हे कार्यशाळेंत विचारांचें देवण घेवण जावची गरज आसा. म्हाका एकट्याकूच हांगा बडबडपाचें ना. सो क्रिएटिव्ह रायटर जेन्ना आमी म्हणटात तो कोण? सृजनशील बरोवपी हो कोण? येस, व्हेरी गुड. नाव कितें बाय? पलिया. ओके. खरें म्हणल्यार सगळ्यांची वळख जावपाची गरज आशिल्ली, पूण आमचे कडेन आसा फक्त 1.5 वर. म्हणटकीच तुमी सगळे बरोवपी ह्या नात्यान हांव तुमकां वळखतां. तुमी म्हाका नांवां सांगलीं तरी म्हाका एक फोबिया आसा. जशी क्लास्टरफोबिया, टॅनेटोफोबिया बी आसता पळयात न्ही, तशी म्हाका नांव विसर फोबिया आसा. नांवां सांगलीं जाल्यारूय एकदां म्हाका याद उरना. सो आमच्या पलिया बायन सुंदर रितीन सांगलें, जो विचार क्रिएटिव्ह पद्दतीन मांडटा ताका आमी सृजनशील साहित्यीक किंवा सृजनशील बरोवपी म्हणटात. तर इश्टानो, अशें म्हणटात की ह्या जगांत मनशाच्यो चिंतपाच्यो 3 तरा आसात. एक तर मनीस आंकड्यांनी चिंतता, दुसरो जो आसा तो चित्रांनी चिंतता आनी तिसरो आसा तो शब्दांनी चिंतता. म्हणजे देखीक कशें सांगचें जाल्यार जर हांवें म्हणलें ह्या दिसांनी पुराय बाजार हळडुवो जाला, फळांचो राजा बाजारांत विकूंक आयला. आय रिपीट, ह्या दिसांनी पुराय बाजार हळडुवोच जाला, फळांचो राजा बाजारांत विकूंक आयला. ही म्हजी उतरां आयकून जर कोणाकूय दिसलें फळांचो राजा न्ही, आंबो तो विक्रेक आयला न्ही, खूब म्हारग आसतलो, 1200 किंवा 1800 रुपया डझन. तर ह्या मनशाक आमी एक वेळ बिझनसमॅन, मॅथमॅटिशियन, स्कॉलर हे तागडेन बसोवं येता. जर हीच उतरां हांवें म्हणलीं आनी जर कोणाच्याय दोळ्या मुखार बरो पिकिल्लो आंबो आयलो, जावं तो मागीर मानकुराद, नांवां सांगात आंब्याची,
आंब्याची नांवां सांगात न्ही. तरेकवार प्रकार आसात. अफोन्स, मागीर मुसराद, मालदेस. ओके, सो जर कोणाचेय दोळ्या मुखार हे सगळे तरेचे बोंचो वांकडो केल्ले आंबे आयले, आंबो रावंड आसना आनी ताका एक बोंचो आसता, बोंचो मोडिल्लो आसता ताणें. ओके, सो हे जर आंबे आयले जाल्यार ताका आमी चित्रकार किंवा कलाकाराचे वळेरेंत बसोवंक शकतात. आनी समजा हांवें जेन्ना म्हणलें बाजार ह्या दिसांनी पुराय हळडुवो जाला, फळांचो राजा बाजारांत विकूंक आयला, तेन्ना चित्रा सकट ताचो प्रेस आनी AMBO हें ताचें स्पेलिंग किंवा MANGO किंवा आचेर अनुस्वार आनी बो हो शब्द दोळ्या मुखार येता आनी ताका धरून आंब्याच्यो जाती, आंब्याचो घोस्त हातान धरून आंबो खातना तळटा वेल्यान व्हांविल्लो रस कोंपरा मेरेन पावता, ते लेविल्ल्याच्यो यादी किंवा आंब्याक धरून, आंब्याच्या झाडाक धरून कांय ज्यो गजाली आसात त्यो सविस्तारान दोळ्या मुखार येतात. ताका आमी साहित्यीक किंवा बरोवपी म्हणपाक जाता. एनी डाउट्स ऑन दीस? नो? सो आमी कोण? हांवें जेन्ना म्हणलें फळांचो राजा विक्रेक आयला, पुराय बाजार हळडुवो जाला, दुबाव ना आमच्या मनांत म्हारग तें येतलेंच, पूण चडा प्रमाणान कितें येतलें आमच्या हातून? केन्ना तरी आंब्या खातीर झगडीं जाल्लीं, आंबो खातना रस गळिल्लो, केन्ना तरी रागान कातोच शेवटून मारिल्लो, कोण तरी आंब्या झाडा मुळांत आपल्या मोग्याक भेटिल्लो. यादी येवप सहज आसा. आंब्याच्या झाडाक लागून शेजाऱ्या मदीं वाद जाल्लो. आनी हें चित्रण जेन्ना आपल्या शब्दांतल्यान कलात्मक रितीन जो कोण करता तो सृजनशील साहित्यीक जावपाची चड शक्यता आसता. अर्थान जो कोण आपले विचार, आपले अणभव, आपली भावना, आपली भोगणां, आपली कल्पना अलंकारीत, शृंगारीत अशा उतरांनी मांडटा आनी ते वाचतना वाचक असो खिळावन उरता की सुरवातेक वाचूंक सुरवात केली की शेवट मेरेन ताका तें सोडनशें दिसना. तो वाचत रावता आनी तातूंतल्यान कितें तरी ताच्या काळजा मनाचेर प्रभाव पडटा, ताचे जिणेंत किंवा समाजांत सुदारणा येवपाची तांक त्या साहित्यान दिसता. हाका आमी एक सर्जनशील बरोवपी म्हणूं येता. ओके, सो दुसरी गजाल उरता, सर्जनशील बरोवपी हो कोण आमकां कळून आयल्या उपरांत आतां कोणूय सांगात सर्जनशील साहित्य म्हणल्यार कितें? वॉट इज क्रिएटीव रायटींग? आमी सगळीं बरोवपी रायट? कितलीं जाण पयले फावटीन केन्नाच कांयच बरोवंक नाशिल्लीं आसात हांगा? ओके, बरें. बाकीच्यांनी केन्ना ना केन्ना तरी कसलो तरी साहित्य प्रकार हाताळ्ळा, हय काय ना? हय, भुरग्यांनी एक तर सर नांव नकळो पूण आमी शाळेंत तरी निबंध बरयलाच न्ही? शाळेन बरयला. ओके, सो खंय ना खंय तरी एक ल्हानसोच रायटर आमचे मदीं शाळेच्या बांकाचेर बसून एक भितर तयार जाल्लोच आसा. सो आतां म्हाका सांगात सृजनशील साहित्य म्हणल्यार कितें? फादर आसात आमचे मदीं इतले जाणकार, तुमचे वाचता हांव लेख, क्रिएटीव लेख, क्रिटिक्स बी वाचतात ते. सो कोणूय सांगात न्ही. भिवपाची गरज ना, म्हाकाय सगळ्यो गजाली हांगा कळनात, म्हाकाय तुमचे कडल्यान शिकून घेवपाचें आसा. सांगना? हांव सांगू? म्हज्या मतान सर्जनशील साहित्य म्हणल्यार जें साहित्य आमची मन रिजवणूक करता, द लिटरेचर वीच एंटरटेन्स अस. ओके, आमकां आउट ऑफ द बॉक्स म्हणल्यार जरा हटके चिंतपाक लायता, वेगळे रितीन चिंतपाक लायता, आमच्या भावनांचेर, आमच्या संवेदनशीलतायेचेर प्रभाव घालता, आमचे जिणेंत बदल हाडूंक किंवा समाजाची सुदारणा करूंक बळगें दवरता. हें साहित्य आमी क्रिएटीव साहित्य ह्या फॉर्मेटान बसूं येता. आनीक एक गजाल रायटरा विशीं हांव विसरलें. सर्जनशील साहित्य म्हणटा तेन्ना तुमकां घडये सगळ्यांक दिसलां आसतलें हें वर्कशॉप म्हणल्यार एक जादवाची पेटी, हांगा आयले बॉक्सान घातलें, भायर सरता म्हणल्यार आपूण रायटर जावन गेलें. अशें कांय ना, म्हजे कडेन मॅजीक वॅन्ड बी कांयच ना. ओके, कित्याक रायटर जे आसतात ते
निसर्गान तयार केल्ले असतात. रायटर इज बॉर्न बाय दी नेचर, बट आय कॅन डेफिनेटली नर्चर द रायटर विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर. सो आयचे कार्यशाळेक तेच साध्य करपाची म्हजी मोख आसा. तर सृजनशील साहित्य म्हणल्यार कितें हेंवूय हांवें तुमकां आतां उजवाड घातिल्लो आसा. हाचेर आनीक कोणाक कितें भर घालूंक जाय? सृजनशील साहित्य, क्रिएटीव रायटींग तुमचे खातीर कितें, ताची व्याख्या कितें, ताचें डेफिनेशन कितें? द लिटरेचर विच मेक्स यू थिंक इन अ क्रिएटीव मॅनर, विच इज रिटन इन अ क्रिएटीव मॅनर अँड विच मेक्स यू थिंक इन अ क्रिएटीव मॅनर. फायन? ओके. Baba, I don't want good teacher and good students, okay? You can contradict my statements. Fine. बरें. 2 गजाली आमी पळयल्यो. आतां सृजनशील साहित्याचे प्रकार खंयचे? What is the genre of creative literature? What are the types of forms which we use in creative writing? कितें येता ह्या उपविशया काल कितें येता? Pardon? Okay. Yeah. जाप ताच्या मतान दिली पळयात. हय. हां हां हां. बरोबर. जे अणभवांतल्यान आमकां कितें मेळटा, जावं ते आपले स्वताचे अणभव किंवा दुसऱ्या कडल्यान घेतिल्ले अणभव, आनी ते अणभव आमी जेन्ना बरे पॉलिश केल्ल्या उतरांनी बरयतात ते आमी सृजनशील साहित्यांत बसोवंक येतात. पूण आतां म्हजो फुडलो प्रश्न आसा, सृजनशील साहित्याचे प्रकार कितें? सृजनशील साहित्य बरयतना कसले प्रकार तुमी हाताळटात? येस, ऑफकोर्स. कविता. येस. कथा आसा, कविता आसा, आनीक सांग. गुलाबार बरयतात तुमी? नाटकुली, बरोबर आसा. नाटकुली आसा. आनी निबंध, तियात्राची स्क्रिप्ट, तातूनय साहित्य आसा. तो एकदां माचयेर हाडलो की तियात्र. पूण जे पयलीं जे बरयतात, मारियो बाब हांगा आसात न्ही, मारियो बाबा खबर आसतली, आमचे नामनेचे साहित्यीक आसात मार्कूस. आनी मार्कूस फादर आसप आनी हांच्या मुखार हांवें रावन बडबडप, खंय तरी म्हाका एक मातशें हें जाता. ओके. सो तियात्र, तियात्राची जी पटकथा, तियात्र म्हणजे पळय तियात्राची जी स्क्रीन प्ले आसा, ओके, कथा, कविता, निबंध, इवन अ पर्सनल लेटर विच यू रायट टू युअर लावड वन्स. नाव डेज वी डोंट गेट टू सी पीपल रायटिंग लेटर्स. नाव वॉट डू वी यूज? WhatsApp. Okay, it's as good as writing a letter to whoever you want to. Okay, so चिटी बरोवप, मेमोयर्स कितें? एक इतिहासीक घडणूक जी तुज्याच खंयच्या तरी यादींतल्यान तूं वयर काडटा आनी ताचे विशीं तूं सविस्तार म्हायती बरयता. मागीर उरता विग्नेट्स. कोंकणी शब्द म्हाका अजून खबर ना, बट आय कॅन डिस्क्रायब वॉट इज विग्नेट्स. इट्स अ इलास्ट्रेटीव पिक्चर विथ इनडेफिनेट बॉर्डर्स. म्हणजे जशें कितें म्हाका दिसता कार्टुनांनी बी एक पिक्चर आसता, एक मेमे आसता पळय, तशे तरेचे आसता. सो हे सगळे जाले साहित्याचे प्रकार. ओके. आनी आमी सृजनशील साहित्य म्हणटात तेन्ना तें 2 मुखेल भागांनी वांटूं येता. एक तर फिक्शनल आनी एक नॉन फिक्शनल, काल्पनीक आनी अकाल्पनीक. आतां फिक्शन जेन्ना आमी बरयतात तातूंत कितें येता? एक कथा येता, एक नवलिका येता, कादंबरी येता. आनी दे शुडंट, इट्स नॉट नेसेसरी दॅट इट शूड हॅव ऑल फॅक्ट्स. फिक्शनांत सगळेच फॅक्ट्स आसपाची गरज ना. हाका कितलीं जाण समर्थन दितात? फिक्शनांत सगळेच फॅक्ट्स सारके आसपाची गरज ना. म्हणजे सगळें कितें कल्पकतायेच्या बळग्यारूच बरोवपाचें, कल्पनाच करपाचें. हाका कितले जाण म्हणटात? हय. ओके. नांवां विचारली जाल्यार याद उरची ना. ओके. ह्या बाजून फिक्शन आमी जेन्ना बरयतात, जेन्ना एक काल्पनीक कादंबरी बरयतात, तातूंत सगळेंच कितें काल्पनीक आसचें किंवा तातूंत फॅक्ट आसा तेवूय काल्पनीक आसचें. हाका तुमचो हयकार आसा काय न्हयकार आसा?
इज माय क्वेश्चन क्लियर? येस. म्हणजे समज हांव आतां कादंबरी बरोवंक बसलें, फायन, आनी कादंबरीचें कथानक फुडें वतना हांवें म्हणलें आमच्या आंब्याचें झाड आतांच्या तेंपार चडशें पोरसांत आसा. पयलींच्या तेंपार खंय आसतालें तें? भाटांत आसतालें न्ही आमच्या अशें. आतां ती ल्हान ल्हान गारफां आयल्या. सो आमच्या पोरसांत आंब्याचें गार्फ रोयिल्लें, अंदून ताका पणस जाल्यात. नाव वॉट यू गॉट टू सी, वॉट यू गॉट टू से अबाउट दीस? आमच्या पोरसांत रोयिल्ल्या आंब्याच्या गारफाक अंदू पणस जाल्यात. हय, चल म्हणूं येता, म्हजी कल्पना ती, तुमी कितें करूंक शकतात? इट्स माय इमॅजिनेशन, इजंट इट? यू कॅन इमॅजिन एनीथींग. तुवें कल्पनाचे घोडे धांवडावंक जातात फिक्शनांत, ओके. पूण तें वाचतकच जर हांवें बरयलें आंब्याच्या झाडाक पणस जाल्यात, मागीर वाचक म्हाका कोण म्हणटलो हें तुमी थारावचें. कोण म्हणटले? हां, पिशे म्हणटले, ओके. सो जाय कोणाक पिशे म्हणून घेतिल्ले ना. सो फिक्शन बरयतना जे तूं फॅक्ट्स बरयता पळयात न्ही, हाचे एग्जाम्पल्स हांव तुमकां मागीर दितां, विसरले जाल्यार याद करात आं. थंय बीन तुवें एक सादूरताय बाळगूंक जाय. म्हणजे कल्पना कितली केली जाल्यार ती वाचकांक पचपाक सोपी जावपाक जाय. तुवें तुज्या मनांत येता, युअर इमॅजिनेशन रन्स वायल्ड, ओके. हांव म्हाका जर हांगा एकट्याकूच दवरलें, हांव दोळे धांपून म्हजो असो संवसार उबारूंक शकता म्हज्या कल्पकतायेच्या बळग्यार. त्या संवसारांत हांव तुमकांय ओडून हाडूंक शकता. सो हें म्हजें बळगें. पूण जेन्ना ह्या बळग्या कडेन पावतकच खंयचोय लेखक कमी पडटा तेन्ना ताचें हांशें जाता. सो सर्जनशील साहित्यांत फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. आतां नॉन फिक्शन म्हणटा तातूंत कितें आयलें? निबंधान सुद्दां कांय प्रमाणान एक फिक्टिशियस हें आसता प्लॉट. पूण नॉन फिक्शन म्हणटा तेन्ना तातूंत आर्टिकल्स जे चड करून आमच्या गुलाबाचो उल्लेख करता हांव. गुलाबांत आमकां एक कवर स्टोरी येता. ती कित्याचेर अवलंबून आसता, कित्याचेर आदारीत आसता ती कवर स्टोरी? चडशी फॅक्ट्सांचेर. हालींच आयिल्लो तो मेळावो, खंयचो तो मेलावली विशय, त्या विशयाचेर थंय बरयल्ली आसा. पूण तो विशय हाताळटना लेगीत थंय तुका तुज्या फॅक्ट्सांची एक परिपूर्ण म्हायती, एक्युरेसी आसची गरज आसा, ओके. दुसरें म्हणल्यार आमी सृजनशील साहित्य वांटूंक येता तें म्हणल्यार कविता, गद्य या पद्य. आयदर इट कूड बी अ पोएट्री और इट कूड बी अ प्रोज, फायन. तर कितें विचारूंक जाय आतां मेरेन हांगा? येस सर. सर, मास्क आसतना आवाजाची क्लॅरिटी येना. ते जर्नलिस्टीक लिटरेचरान येता, ओके. पूण ते परतूय आमी क्रिएटीव रायटिंगाक येता अशें धरूं येता, कित्याक ते फॅक्ट्स आसतात. पूण इतलोच फरक आसता की तातूंत आमी अलंकारीत भास वापरनात. जर आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवलीं म्हणपाक दोळ्यांतल्यान दुकांच्यो झरी व्हांवल्यो म्हणपाची आमकां गरज पडना. जेवणांत मीठ पडलें, जेवणांत चड मीठ पडलें म्हणून घोवान आपले बायलेक मारली, हें जर पत्रकारितेन सांगतलो जाल्यार बायलेन जेवणांत मिठाचो आगर हाडून घातलो, ही अलंकारीत भास आमकां पत्रकारेंत वापरपाची गरज पडना. पूण हालींसर हांवें पळयलां कांय माताळे जे आसतात ते व्हेरी कॅची आसतात. म्हणटकीच खंय ना खंय तरी थंय बी एक सृजनशील साहित्याची जालर, एक देग लागिल्ली आमकां दिश्टी पडटा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार 1.5 वराच्या ह्या प्रवासांत खूब कितें हाताळूंक जाय अशें दिसता. पूण सगळेंच कितें हाताळूंक जावचें ना. मागीर आमी जॅक ऑफ ऑल ट्रेड्स जातले आनी मास्टर ऑफ नान. म्हणूनच कांय गजाली हांवें पयलींच कडेक काडून दवरिल्ल्यो आसात, ओके. If anybody asks a question and if any one of you all feel like responding to that question apart from me, you are most free to do that, okay. जशें हांवें सांगलां, सगळेंच कितें कोण विचारतलो ताची जाप म्हजे कडेन आसतली अशा भरवशार रावूं नाकात. तुमी एकमेकाक तुमच्यो जापो दिवंक येतात. तर आतां आमी पळयलें सृजनशील साहित्यीक कोण, सृजनशील साहित्य म्हणल्यार कितें, सृजनशील साहित्याचे प्रकार कितें, ओके.
तर आता आमी आमच्या मूळ विशया कडेन वळुया. तर आमचो मूळ विशय कितें ह्या कार्यशाळेचो? सर्जनशील बरोवप कशें करप. फायन. तर आता सर्जनशील साहित्यीक कोण? सर्जनशील साहित्य म्हणल्यार कितें, साहित्याचे प्रकार कितें हें कळ्ळें म्हणटकीच सर्जनशील साहित्य बरोवप सोंपें काय कठीण अशें तुमकां दिसता? कित्याक तुमकां 3 मुळावे गजाली कळिल्ल्यो आसात ह्या साहित्या विशीं. आतां तुमकां कितें दिसता, सर्जनशील साहित्य बरोवप सोंपें काय कठीण? सांगात न्ही. इट्स आयदर येस ऑर नो. वॉट यू ऑल फील? हां, अवघड. ह्या बाजून कठीण दिसता काय सोंपें दिसता? सांगात. ओके, ना आन्सर ना. इन अ डिलेमा, रायट. जर कठीण म्हणलें जाल्यार मागीर सोंपें कित्याक न्ही, आनी सोंपें म्हणलें जाल्यार कठीण कशें हें हांव विचारत म्हणून भंय न्ही. तशें म्हाकाय कांयच विचारपाची गरज हें ना, व्हडली उमळशीक ना. ओके. तर आमच्या आयज आमी चड करून लेख, कथा व निबंध हाचेर चड भर घालुया आनीक मागीर आमी वेळ उरलो जाल्यार कविते कडेन वळुया. पूण हें सांगलें म्हणून म्हज्या प्रश्नाची जाप म्हाका अजून मेळूंक ना. कठीण तशें म्हजे विशीं सांगचें जाल्यार म्हजे खातीर सृजनशील साहित्य बरोवप तितलें सोंपें न्हय. ओके, म्हजे खातीर. तुमचे खातीर कितें तें हांव नकळो. तर कित्याक सोंपें न्ही? ती एक कला. ती एक कला जे कलेंतल्यान तूं कोणाकूय हांसयता, कोणाकूय रडयता, ताच्या भावनांक हात घालता, ताच्या काळजा मनाचेर प्रभाव घालता, ताच्या जिवनाचो तूं एक थाव घेता आनी तेन्नाच तुजें जें बरयल्लें साहित्य आसा तें फळादीक जाल्ल्याचें तुका सूख मेळटा. पूण खुबदां आमचे कडेन अशें जायना. आमी बरयल्लें साहित्य खूब फावटी एक तर गूड, अदरवायज इट इज वॉट इज द ऑपोजीट ऑफ गूड? बॅड. कोंकणीन म्हणटलें जाल्यार बरें वो ना. हांव वायट म्हणन, हांव पचपचीत म्हणटा. ओके, दॅट वील बी द एप्रोप्रायट वर्ड. फायन. तर हांवें तुमकां विचारलें कठीण काय सोंपें. एका वाक्यान सांगचें जाल्यार तुमचें साहित्य बरें जावपा खातीर तुमच्या साहित्यान कोणाच्याय जिणेंत भर घालपाची, तांच्या काळजा मनाचो थाव घेवपाचें बळगें आसूंक जाय. तर आतां तुमी म्हणटले कितें, कोणाची जीण म्हणली की कोण आयलो? जीण कोणाची आसता? आमचे मदीं आतां मनशाची जीण. मनीस खंय रावता? घरांत. घराबो खंय आसता? घर खंय आसता? हां, तुमचे एड्रेस घालतना हाऊस नंबर सो अँड सो अँड देन इट कम्स दी वॉर्ड. घर वाड्यांत आसता, वाडो मागीर खंय? गांवांत. गांव तालुक्यांत, तालुका मागीर डिस्ट्रिक्टांत, डिस्ट्रिक्ट मागीर देशांत, देश मागीर खंडांत, कॉन्टिनेंट, आनी तो खंड मागीर संवसारांत. कितलें व्हडलें सांगलें न्ही हांवें. आतां पुराय खंडाचो थाव तरी कसो घेवचो? पुराय कॉन्टिनेंटाचो तुमचे लिखणेंतल्यान थाव घेवपा सारकें तुमी कशें धाडस करचें? एकदम सोपी गजाल. पुराय खंड कडेकूच दवरुया. तुमी ती गजाल आयकल्ली आसतली, जो भुरगो बापायक तो पेपर वाचतना सतयता आनी मागीर बापूय कितें करता, पेपर पिंजता आनी ताका सांगता हो पेपर, ताचेर एक संवसार आसता एका बाजून, हो संवसार तूं एकठांय कर. आयकल्ली स्टोरी, वाचली आसतली न्ही तुमी ती. तो भुरगो बेजार करत आसता ताका, आपूण खेळूंक सोदता तुजे कडेन, आपल्या फुड्यान खेळ, पूण बापायक टायम ना. बापूय मागीर रागान पेपर पिंजता, त्या पेपरार एका बाजून संवसार आसता आनी तो सांगता हो संवसार सारको कर. मागीर भुरगो कितें करता, विदीन नो टायम तो संवसार सारको करून हाडून दिता. आनी मागीर बापूय अजाप जाता, आरे हो येदोसो भुरगो, हाणें हाका आफ्रिका, एशिया कितें तें कांयच खबर ना, एंटार्क्टिका कितें कांयच खबर ना, कसो तयार केलो?
आनी तेन्ना बापूय विचारता हें तुवें थोड्या टायमा भितर कशें तयार केलें आनी मागीर भुरगो सांगता फाटले वटेन कितें आशिल्लें ताच्या त्या पेपराच्या एक मनीस आशिल्लो हांवें कितें केलें फक्त मनशाचे दोळे नाक हात खंय आसा तें सगळ्यांक खबर आसा आनी भुरग्याक खबर आसा आपणें फक्त त्या मनशाक तयार केलो आनी ऑटोमॅटीक फाटले वटेनचो संवसार तयार जालो. तर अशेंच कितें सृजनशील साहित्यांत करपाचें आव्हान आमचे मुखार उरता. तर हांवें प्रमाणीकपणान सांगचें जाल्यार नाट्यशास्त्र पुराय वाचूंक ना, तें संस्कृत भाशेन आसा, पूण ताचो एक उतारो अणकारीत केल्लो म्हाका मेळिल्लो. जर फाटले कार्यशाळेक कोणूय आशिल्ली तांकां खबर आसतली, फाटले कार्यशाळेक हीच गजाल हांवें सांगिल्ली. ह्युमन लायफ इज अ जर्नी ऑफ 9 इमोशन्स. इमोशन्स म्हणल्यार खबर आसा न्ही? वॉट आर इमोशन्स? भावना. ओके. सो 9 रसांचो नाट्यशास्त्र म्हणटना ताका 9 रस म्हणटा. 9 रस. ओके. पूर्ण एक शब्द जाता 9 रस. तियात्रीस आसात, नाटककार आसतले, तुमकां खबर आसतली, म्हज्या परस बेस बरी खबर आसतली. भरतनाट्यम बी करतात ती भुरगीं आसतलीं, तांच्या दर एका एक्सप्रेशनांत एक भावना व्यक्त जाल्ली दिश्टी पडटा. तर हे 9 रस तुमच्या साहित्यान जर आयले, ह्या 9 रसांचें गुपीत जरी तुमी शिकले जाल्यार समजा सृजनशील साहित्यीक म्हणून तुमी जिखले. ओके. आतां हे 9 रस खंयचे हाचेर आमी एक धांवती नदर मारुया. तुमचे मदीं कोणाकूय खबर आसल्यार सांगलें म्हणून हरकत ना. एनीवन? येस, टेल मी. येस. हां. He is doing fantastic job, huh? Okay, very good. He deserves applause. Okay. इल्लेशे पिरायेर मनशाचे जिणेचे रस ताका खबर आसात. व्हेरी गुड बाबा, शाबासकी. ओके. तर हांव ताणें जें कितें सांगलां तेंच एलॅबरेट करता. 9 रसां मदलो सगळ्यांत उत्कृश्ट रस जो आसा तो शृंगार रस. ओके. देखीक कशें सांगचें जाल्यार मनोहर बाबाचें एक कवन आसा. मे बी म्हजी उतरां घडे एग्जॅक्ट जावची नात, पूण अशेंच कितें आसा तें. दिसाची तुजी पिराय कितली आसूं, रातीची म्हजे वेंगेन तुका फकत 16 वर्सां. आय रिपीट. दिसाची तुजी पिराय कितली आसूं, रातीची म्हजे वेंगेन तुका फकत 16 वर्सां. आतां सांगात, हें आयकतकच तुमकां कितें भोगलें? आय नो देर आर व्हेरी स्मॉल चिल्ड्रन हियर. ओके. पूण मोग हो फक्त दादलो बायलेचो आसूंक शकना, ह्या कवनान जरी तो ते हातून आसा. पूण जेन्ना एक आवय बापूय आसतात, आवय बापूय तुमकां वेंगेन घेतात, तेन्ना तुमकां कितें दिसता? वॉट यू फील? तुमचे पालक तुमकां वेंगेन धरतात तेन्ना तुमकां कितें भोगता? खाचकुल्ले जातात? हां, खर्जो खातात? कितें दिसता? बरें दिसना? हां, सदांच ल्हान आसता, हय. पूण ते वेंगेन घेतकच एक जो अणभव येता, एक शरिरांत एक बदल घडटा, तो शृंगार रस. जसो मनोहर बाबान म्हणलें, तुजी पिराय कितली आसूं दिसाची, पूण रातीची म्हजे वेंगेन तुका फकत 16 वर्सां. सो एक रोमॅन्स, एक रोमॅन्टीक फिलींग, ओके, हें हो रस दाखयता. तर आमच्या माणकुल्यान सांगलें तशें दुसरो रस आसा तो हास्य रस. हास्य म्हणजे कितें? हांसप न्ही. हां, एक गजाल सांगता. कांय वर्सां पयलीं माजोड्डे इगर्जेचें फेस्त आशिल्लें. बरी साडी घातली, व्हडल्या मिसाक गेलें. मीस अर्दे जातकच कोणें तरी फाटल्यान हात लायलो आनी म्हाका सांगलें, तुज्या केंसांक क्लिप जें आसा ताका टॅग लायिल्लो आसा 750 रुपयांचो. सो कितें जालें, हातूंतल्यान हांसूंक आयलें न्ही. मागीर अशीच एक कविता आसा. तिनसांजेच्या वेळार
थकून आयला. तिनसांजच्या वेळार कोण थकून येता? आतां आवयो येतात, पूण चडसो कोण येता? बापूय. तिनसांजेच्या वेळार थकून आयला, बायल पळयता टीव्ही. च्या करून मागल्यार म्हणटा तूच करून पी. ओके. धांवत येता चलो म्हजो, म्हणटा कार्टून लाय. आवय म्हणटा बापायक पळय, आनी खंयचो कार्टून जाय? फायन. दोगांयचोय संवाद आयकून प्रेशर म्हजो वाडटा. घुसपल्लें हांव ती कविता. एनिवे, पूण हांसूंक आयलें न्ही. आनी निमाणे कडेन तो म्हणटा काळजाचो आताक आयलो गो, मातसो दोतोराक आपय. बायल म्हणटा दोतोर मागीर, पयलीं पासबूक दाखय. हातूंतल्यान तुमच्या तोंडाचेर खंयचें एक्सप्रेशन आयलें? हास्यरस. सो हास्यरस जागृत करपाची निर्मिती तुमच्या सृजन साहित्यात आसूंक जाय. तर फुडें या. म्हाका उदक मेळपाक शकता? रौद्र रस. रौद्र म्हणजे कितें? रागाचो पारो. आमकां केन्ना कितें जाता? खूब राग येता न्ही. केन्ना राग येता आमकां? केन्ना राग येता? हां, एक्झॅक्टली. सच अ ब्युटिफूल रिप्लाय शी गेव. मना सारकें जायना तेन्ना आमकां राग येता. सर्गेस्त सोतेर बाबाचें एक कवन आसा. ते आपल्या कवना थँक्यू. सोतेर बाबाचें एक कवन आसा. त्या कवनांत ते कितें म्हणटात जाणा? हालीसरा गांवचो लोक चूड पेटोवन ताचे नाक सोदूंक भोंवतात. हालीसरा गांवचो लोक चूड पेटोवन ताचे नाक सोदूंक भोंवतात. तो मंत्री जायत पासून तें खंय तरी शेणलां. हातूंतल्यान सोतेर बाब कितें व्यक्त करतात? अपुरबाय त्या मंत्र्याची कितें स्पश्ट करतात? नाक हे कितें? नाक कितें? प्रायड. सो हालीसरा गांवचे लोक चूड पेटोवन ताचे नाक सोदूंक भोंवतात. ओके. म्हणजे आमी तें नाक कापलें म्हणटात पळय न्ही. सो मंत्री जालो म्हणटकीर सोतेर बाबाक अशें सांगपाचें आसा की मंत्री जालो म्हणटकीर ताणें नाक कापलें आनी तें सोदूंक गांवचो लोक भोंवता. ओके. कालूच एक हांवें कवन वाचिल्लें, आर रामनाथ म्हणटा ताचें. तो म्हणटा, मी म्हणटलीं हांव कितें खंयच्या पक्षांचेर विरुद्ध काय म्हणून, फावो तशें दिसता म्हणून हें एग्जाम्पल दिता हांव. आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स इन एनी वे. ओके. त्या कवनांत तो म्हणटा, तुमकां बसूंक आमी खुर्ची दिली. तुमकां बसूंक आमी खुर्ची दिली, तुमी आमचे खातीर निसण तयार केली. तर शांत उतरांनी सांगलां, पूण तातूंत कितें झळकता? वॉट यू ऑल फील इन दीस वर्ड्स? आमी तुमकां खुर्ची दिली म्हणजे आमी तुमकां निवडावन हाडले, पूण तुमी आमचे खातीर कितें केलें? मरणाचो फोंड. निसण ही कितें? मरण. हिंदू हातून मरण निसणीर घालून व्हरता, आमचे काशवान घालतात क्रिस्तांव हातून. ओके. सो हो एक रौद्र रस. होवूय रस आमच्या साहित्यांत येवप भोव गरजेचें. म्हणजे अन्याया आड पेटून उठपा खातीर कोणाक तरी तातूंतल्यान बळगें मेळटा. मागीर आसा कारुण्य रस. कारुण्य म्हणजे कितें? दुख्ख. एक निर्शेवणी सांगप. एक कविता हर्षा शेट्टे म्हणटा तिची आसा. ती म्हणटा, म्हजी माती खंयची? जल्माक येत पासून म्हज्या कानार आयकूंक आयलां, ही माती तुजी न्ही. म्हाका दिसता हांव चडशे व्हडल्याचेच हे धरून हें करता. भुरग्यां खातीर सांगता. बाबा पणजे गेल्यात ह्या दिसांनी? गेल्यात? ओके. त्या पयलीं गेल्ली? लास्ट इयर बिफोर लास्ट गेल्ली. डिफरन्स कितें झळकता? वाटेर मडगांव टू पणजे वतना वाटेर रस्त्या सायडीन कितें डिफरन्स दिसला तुमकां? पयलीं कितें आशिल्लें रस्त्या सायडीन? आगशे बी, आगासाय बी पावतकच. ओके, यू ऑल कॅन हेल्प देम. कितें आशिल्लें? फिल्ड्स आशिल्ली, शेतां आशिल्लीं, पांचवीचार ग्रिनरी आशिल्ली, दोंगुल्ल्यो आशिल्ल्यो. पूण आयज कितें आसा?
सो बोडके केल्ले दोंगर सपनांत येवन रडटात, मळब वेगोवपी हावेसाचे माडां कवळ झडटात. हातूंतल्यान एक निर्शेवणीची सया आसा जशी हर्षा शेट्टेचे कवितेंत आसा. म्हणजे तेवूय एके तरेची निर्शेवणी सांगता. चली ही जल्माक येतकच ताका सदांच कशे रितीन वाडयतात. आतां हें चित्र बदललां, तरी आसतना खंय ना खंय तरी आसा. चली म्हणलें की तें कोणाचें धन, परक्यांचें धन. सो म्हणून ती निर्शेता, ती आपलें दुख्ख व्यक्त करता. ओके, सो हो आसा कारुण्य रस. मागीर उरता बिभत्स रस. बिभत्स म्हणजे कितें जाणा, वीट येवप. आमकां वीट केन्ना येता? हांगा बरें विसवणाचें पोस्त आसा, मेथयेची भाजी आसा, दाळ आसा, सांबार आसा, शीत आसा, उकड्या तांदळाचें खारें आसा, किसमूर आसा, आनी हांगा एक कुशिल्लो हुंदीर आसा. कितें करया आतां? कितें दिसतलें? जेवंक बरी उमेद येतली? कितें येतली? वीट येतली न्ही. हां, आनीक मातशें तुमच्या व्हडल्या खातीर सांगचें जाल्यार निर्भयाची केस, गाजिल्ली केस न्ही. निर्भया, ते चलये विशीं जें कितें घडलें, ताचें कर्तूब पळोवन, तांचें जें कर्तूब आशिल्लें तें पळोवन तुमकां कितें दिसलें? वीट आयली. आमी म्हणलें कितें, शी, असल्या कर्तुबांची आमकां वीट येता. पूण ही वीट येता हें आमी खंय दाखोवंक जाय? वीट येता हें कळपा खातीर कांय फावटी हो बिभत्स रस आमी जागृत करचो पडटा. तो साहित्यांतल्यान आमी मांडचो पडटा. समजता? ऑर एम आय टू difficult to understand or fast to catch up? Am I okay? Yes? Okay, thank you. मागीर उरता भयानक रस. जे आमच्या बाबान सांगिल्लें भयानक. भयानक म्हणजे कितें? भंय दिसप, भिरांत दिसप. सद्याक कसली मारामारी चलता आमचे मदीं? कोविडाची, कोविड-19. आनी जेन्ना लास्ट इयर मार्चांत ही कोविडाची मारामारी आमच्या गोंयांत पावली, तेन्ना आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी एके तरेची भिरांत उबी जाली. कोण जाणा खंयच्या खिणा जीण फाल्यां सांडटली हें आमच्या सतत तकलेन घोळपाक लागलें. आयज वेत आमी आमचे कितल्याशाच आमच्या भाव भयणांक ओगडावन बसल्यात, आनी ही भिरांत अजुनूय आमच्या मनगटार भूत कशी बशिल्ली आसा. सो ही भिरांत आमी आमच्या साहित्यांतल्यान दाखयली म्हणून जायना, पूण ते भिरांतीक कशें तोंड दिवप? केन्ना केन्ना कितें जाता न्ही, जर इफ यू हॅव फियर ऑफ, इफ यू हॅव हायड्रोफोबिया, उदकाचो जर तुमकां भंय आसा जाल्यार ताचें सोल्युशन कितें? अशें म्हणटात की पेंवपाक शिकूंक जाय आनी मागीर तो उदकाचो भंय ना जाता. ओके, पूण आतां हो जेन्ना हांव म्हणटा भयानक रस, हो रस आमी कोरोना विशीं, कोविडा विशीं आमच्या साहित्यांत कशे रितीन दाखयतले? म्हणजे कितलेशेच जाण आमचे भाव भयणां हो संवसार सोडून गेल्ली आसात. एक लाचारी आयिल्ली न्ही, भुकेन वळवळपी प्रजा, आपली बेगर प्रजा आशिल्ली ती आपल्या भुरग्यांक, आपलो संवसार खांदार मारून वाटेक लागिल्ली. आनी हें चित्र जेन्ना तूं आपल्या साहित्यान दाखयता तेन्ना कितें जाता? संवेदनशील मनीस जो आसा तो हाचेर विचार करूंक लागता, आनीक मागीर ती भिरांत नपयत करपा खातीर आपल्या परी यत्न करता. जेन्ना कोणें पळयलें, तो कोण तो आमचो फिल्म एक्टर, हू वॉज दॅट, सोनी सूड. या सोनी सूड, ताणें खूब कितें बरें केलें न्ही. आनी जेन्ना सोनी सुडान हे भिरांतेचेर जैत व्हरपा खातीर एक आमकां साधन दाखयलें, एक माध्यम दाखयलें, तेन्ना दुसऱ्याच्याय मनांत अशेंच कितें करपाची एक प्रवृत्ती निर्माण जाली, एक एटिट्यूड निर्माण जालो. ही तांक आमच्या साहित्यांत आसूंक जाय. मागीर फुडलो रस जो आसा वीर रस. आतां वीरता म्हणजे कितें? शूरपण, एक धिटाय, धाडशीपण, काळजीदारपण. तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके खिल जावा, बरेंच गाजिल्लें पद. तें आयकतकच आमच्या आंगार एके तरेचो कांटो उबो जाता. अभिमानान आमचे हड्डे फुलता. आमचे भारत मातेच्या शूरवीरांनी
आपले जिवाचें बलिदान दिवन आमकां स्वातंत्र्य दिलां ह्या खातीर आमकां खूब गर्व भोगता. तर हो आसा वीर रस. विचारपाचें आसा कोणाक कितें? काय ना. अरे म्हणजे हांवेंच बडबडपाचें तर. मागीर आसा अद्भुत रस. अद्भुत म्हणजे कितें? आश्चर्य करपा सारकें, अजाप, नकलामी. ओके, सपोज दोतोरांनी सांगलें तूं आतां 5 दीस आसा तुजे कडेन जगपा खातीर आनी 5 दीस जाले तरूय तुका कांयच जायना, तरी तुका कांय जायना. मागीर आमी कितें म्हणटात? केदें व्हडली देवाची मिलाग्र, केदें व्हडलें हें अजाप. दोतोरांनी सांगिल्लें तो वाचचो ना म्हणून, पूण कसो वाचलो देवूच जाणा. सो खंयचो रस तातूंतल्यान जागृत जाता? एक अजापीत जावपाचो. कांय फावटी अशें जाता की अपघात घडटा आनी कोणाचो बाबड्याचो एकटोच पूत आसा तो सुद्दां मरता, बाकीचे आसा ते सगळे साल्वार जातात आनी मागीर आमी केन्ना केन्ना इतलो भयंकर अपघात घडटा पूण कोणाक कांयच जायना. मागीर आमकां एक कितें जाता? आश्चर्य जाता. शेजारचो पेद्रू सपोज शाळेंत सदांच 0 घेता युनिट टेस्टाक आनी फायनलाक एकदम फर्स्ट क्लासीन येता. मागीर ताच्या इश्टांक कितें तुमकां कितें दिसतलें? अजाप दिसतलें न्ही. अरे हो भोटो मरे, कांय शिकनाशिल्लो आनी आतां एकदम फर्स्ट आयलो, हें कशें घडलें? सो हो एक अद्भुत रस. आनीक मागीर 9वो रस जो आसा तो शांत रस. हो शांत रस जो आसता न्ही तो तुजें मन, तुजो आत्मो आनी तुजें शरीर एका वळीन दवरता. मोस्टली वी आर डिस्टर्ब्ड, एवरीवन इज डिस्टर्ब्ड, ओके, एक्सेप्ट फॉर बाबा रामदेव आय मस्ट से. ना खरें खरें तो शांत आसा. म्हाका दिसता तो समाधी लावन बसतकच ताच्या गळ्याक सोरोप सुद्दां हाडून घातलो न्ही, ताका रागूय येवचो ना आनी ताका कांयच येवचें ना. कित्याक पयलींचे ते संन्याशी आशिल्ले तांचे विशीं अश्यो गजाली आसात. समाधी लावन बसताले आनी मागीर तांचेर खंय रोयण जाताली, एंट हिल, पूण तांकां कांयच फरक पडिनाशिल्लो. म्हणजे ते तांचो जो आत्मो जो आसता, जें काळीज आसता आनी तांचें जें शरीर आसता तें एका वळीन आसता. हांव हातूंत जाणकार न्ही आनी हो रस आमच्या साहित्यांत चडसो रिलिजियस लिटरेचर आसता पळयात न्ही. एक रिलिजियस लिटरेचर आमचे कडेन आसा. म्हणजे आमकां स्वताक ह्या दिसांनी युट्यूबाचेर कितलेशेच व्हिडिओ पळोवंक मेळटात. फादर जोझफ आसा, काय बरें करून तो सांगता. म्हणजे शांत रसा विशीं तो लेक्चर्स दिता. सो हो आसा शांत रस. तर हांव परत रिपीट करतां. रौद्र रस, हास्य रस, मागीर आसा ओके, सुरवात शृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, मागीर उरता करुणी रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस आनी शांत रस. तर हे 9 रस सगळे 9 रस किंवा फक्त हातूंतलो एक रस जर तुमी खंयच्याय वाचकाच्या जिणेंत जागृत केलो जाल्यार तुमच्या साहित्याचें लेवल खूब उंच अशें कोणी सांगूंक शकता. म्हणजे तें पचपचीत असो कोणसो जबर म्हणचो ना. तें तुमकां बऱ्या साहित्याच्या वळेरींत बसोवंक शकता. आनी कितें आसा, हे रस सगळे तूं जर मिक्स करून कितेंय साहित्य रचता जाल्यार तुका ताचेर तितलोच होल्ड आसूंक जाय, नासल्यार तें मागीर खतखतें जातलें. ओके, सगळेच रस जर तूं मिक्स केले न्ही तुका खंय वता तें यू विल बिकम डिरेक्शनलेस. सो तेन्ना साहित्य आपूण वेचून काडटा, आपूण कितें बरयतलो वेचून काडटा तेन्ना आपूण नेमको खंयच्या रसाचेर भर घालतलो हें आमी पयलीं समजून घेवपाचें आसता. सो एनीथींग यू वॉन्ट टू टेल मी? येस, ना, सस्पेन्स रसाचे हांगा उल्लेख ना. तो अद्भुत रसान घेवं येता. अजाप जावपाचो सस्पेन्स म्हणजे न्ही आमकां निमाणे मेरेन ताचें कितें जातलें तें कळच ना. पूण निमाणें जें ताचें एंडींग जाता आनी तें पळोवन आमी आश्चर्यचकीत जातात. अशें कशें जावं येता. तो त्या रसांत आमी घेवं येता. सस्पेन्स रस म्हणना पूण जें सस्पेन्स जें आसा पळय तें त्या रसांत घेवं येता, अद्भुत रसांत. Anything else? Let's revise something or go proceed further.
बरी भुरगीं तुमी सगळीं. बरें, आतां एक इल्लोसो वेळ हांवें एक मॅसेज घातिल्ली ग्रुपार, तुमी वाचिल्ली जाल्यार म्हाका कांय कळपाक मार्ग ना तातूंत. जर कोणाकूय तुमची कविता, तुमची कितें ल्हानशें निबंध, कितें कथा जर तुमकां हांगा वाचून दाखोवंक जाय, प्लीज यू ऑल आर वेलकम एट दीस पॉयंट, सो दॅट म्हाका फुडली कार्यावळ फुडें व्हरपाक आनीक मातसो आदार जातलो. कित्याक कितें आसा जाणांनी, हांव जे मुक्काम थारावन आयलां त्या मुक्कामार व्हरपाक म्हजी धडपड चालू आसा. पूण तुमकां खंय मेरेन वचपाक जाय न्ही, हें जे मेरेन म्हाका कळना ते मेरेन हांव तुमकां म्हज्या मुक्कामार व्हरून सोडूंक शकता. म्हणजे रस्तो म्हाका विचारता तूं खंय वतलें, हांव सांगता रस्त्याक हांव वतां पयस, तूं खंय मेरेन सांगात दिता. ओके, सो तुमी तुमचें कितें हाडलां आसतलें न्ही. रेना, बरयता न्ही तूं, भुरगीं आसात तुम, बाय कांय हाडूंक ना, कोणेंच हाडूंक ना. कितें हाडलां, तूं फुडें यो. आय कॅन कॉल हर ना, आय कॅन कॉल हर हियर ना, फुडें हय. हें हय, येस, गूड. एक पळयात, हांगा हांव जेन्ना कितें वाचूंक लायता, हांव तुमकां खुर्सार मारपाचे हेतून वाचूंक लायना. म्हणजे एग्जाम्पल्सा वरवीं आमी बरें हें करूंक शकतात. मायका कडेन इट्स ओके. ओके, बरें, तूं व्हडल्यान वाच. हांगा हाडूं, ये हांव सायडीन हांव सायडीन सरता नासल्यार तूं बस. लेट अस ओके. No, you sit down. I'll stay. काणयेचें नांव कोरी बोगती. एका काळार सोबीत बायडा वाड्यान एक गरीब गोराबो रावतालो. तांचें घर ल्हान, पूण ते घरा मुखार आसलोली धाकटुली बाग, आनी ते बागेन सदांच फुलपी तांबडी फुलां ते घराची सोबाय वाडयतालीं. तांचे घराक तेंकून आनीक थोडीं घरां आसलीं. सगळीं एकामेकाच्या सांगातान आनी आदारान जियेतालीं. हे गोराब्याक रोहन नांवाचो एक पूत आसलो. रोहनाक स्वयंपाचो आनंद घेवपाक खूब आवडटालें. तो माकडां पोरी झाडांचेर उडयो मारतालो आनी दोंगरावेलीं काण्णां, चुन्नां, पितकोळां, काजो बी खातालो. आनी केन्नाय ही रानफळां आपल्या आवय बापायकूय हाडून दितालो. रोहनाची आवय बापूय आपल्या वाड्यांतल्या 10-12 लोकांक घेवन कोरमोनिकेची वेवसाय करतालीं, म्हणल्यार तीं सर्कस करतालीं. खेड्या गांवांनी शारांतल्या उक्त्या जाग्यार भोंवून आपली कला तीं लोकांक दाखयतालीं. लोक कितें दिता तातूंतल्यान तीं आपलें उदार पोसण करतालीं. एक दीस तांचो पंगड एक नव्या जाग्यार गेलो. थंय रोहनान उडयो मारपाची एक आठवीच कला दाखयली आनी सर्कसीक रंग हाडलो. हें पळोवन लोक खुशाल जालो आनी लोकान तांकां जाय ते पयशे दिले. तुजे हुशारकायेक लागून आयज आमचें नशीब उगडलें, आवयन आपल्या पुताक म्हणलें. हें सगलें कसो शिंकलो रे तूं म्हज्या पुता? आवयन आपल्या पुताक विचारलें. माय, हांव सैम मोगी. सैम म्हणल्यार देव. देवानूच हें सगलें म्हाका शिकयलां, रोहनान सांगलें. पुताचीं उतरां आयकून आवयचें काळीज बरोवन आयलें. दुसरे दिसाक रोहनान एक गिफ्ट हाडून आपल्या आवयच्या हातान दिलो. गिफ्ट पळोवन ती अजाप जाली आनी पयलेच फावट आपल्या पुतान आपणाक कितें हाडलां म्हूण ती खुशालूय जाली. म्हजे खातीर कितें हाडलां रे म्हज्या पुता? गिफ्ट आर्तो परतो करून ती पळयताली. उगडून पळय, रोहनान म्हणलें. तिणें बेगीन गिफ्ट उगडलो. तातूंत आसलोलो सोबीत जोत्यांचो पार पळोवन
तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवलीं. पुता, पयशे खंयच्यान हाडले रे? थोड्या किणांनी आवयन विचारलें. काल आमची कला दाखयता आसतना हांवें पळयलें तुजे पांयांक आसलोलीं जोतीं सामकीं भिजलीं. आनी सर्कस सोमतोच वेताना तुजे पांय तातूंतल्यान भायर पडटाले. आनी आयजूय तुवें जोतीं नासतना कितलेंय काम केलें. हेच पासत म्हजी कला पळोवन कांय जाणांनी म्हाका खासगी इनाम दिलो. ते पयशांनी तुका हांवें जोतीं हाडल्यान. म्हजो देव म्हाका आदार करता आनी सगल्यो म्हज्यो गरजो वळखून घेता. रोहनान आपले काळजांतली गजाल तिका सांगली. खूंय आसा तुजो देव? आवयन नमळायेन विचारलें. म्हजो देव हांगा आसा, रोहनान आपल्या काळजाक बोट दाखोवन म्हणलें. ते देवाक तूं कसो वळखताय? आवयन आनीक एक प्रश्न केलो. माय, म्हाका इस्कॉल तुमच्या गोडे शिकोवंक जावंक ना, देखून हांव तुमचो गुन्यांव करिना. पूण तुमी म्हाका बरी देख दिल्या. लोकां कडेन कशें वागप, मूय जावन कशें हांवें ल्हानविकायेन चलप, ही तुमी म्हाका बरी देख दिल्या आनी म्हजे भितर कसलो अवगुण्यो दिवंक ना. दुसरें म्हाका सैमाचो मोग. हांव झाडाचेर चोडटां, उडयो मारतां. आमचे दोंगरार माकड आसा ते म्हजे इश्ट. हांव तांचे कडेन उलयतां. ते म्हाका उडयो मारूंक शिकयतात. काल हांवें जी कला केल्ली ती ताणें शिकयलेली कला अशें तो आपल्या आवयक सांगता. जोर तर आमची कला दाखोवन आमी पोट भरूंक शकतात हो देवाचो मार्ग न्हय. रातचे वेळार हांव सदांच देवा कडेन उलयतां आनी देव म्हाका सगली गोठाय दिता. रोहनान काल्तिकायेन सांगलें. तुजें आयकोन म्हाका खूब बरें दिसलें. आमकां तुजे बरोबर देवा कडेन उलोवंक घे मरे. पयस रावन आयकतल्या रोहनाच्या बापायन सांगलें. रोहन ताचे फुड्यांत गेलो. ताचेर खास्ती नदर घाली. भायर गेलो आनी बागेंतलीं थोडीं फुलां हाडलीं आनी आल्ताराचेर घालीं आनी आपले हात जोडले. देवा, म्हजे जिविता खातीर हांव तुका दिनवासतां. म्हाका तुजे कडेन कांयच मागोंक कळना, पूण म्हाका कितें जाय तें तूं जाणा. ही म्हजी माय आनी पाय आमकां सदांच खुशाल दवर. आमेन. तो कितें करता तें माय आनी पाय पळयतालीं. जोर तर आमच्या पुताक आमी इल्लें शिकोवप दिल्लें जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. आवय न्हूच आपल्या घरकाराक म्हणलें. हांगा इस्कॉल आसलोलें जाल्यार थोडें तरी शिकयतालो आसलोलो न्हय हांव, बापायन म्हणलें. माय आनी पाय आसा तातूंत समाधानी आसलोलो मनीस देवाक सदांच लागीं आसता. आमकां देवान रचल्यान आनी हांगा दवरल्यान आनी तोच आमचो निगा घेता. आमकां आनीक कितें जाय? रोहनान आपल्या आवय बापायच्या कांदार हात दवरून सांगलें. रोहनाच्या उतरांनी आसलोलें शाणपण आनी कोरी भोगती ताणें वळखून घेतली आनी ती सदांच खुशाल रावत रावली. थँक्यू. म्हजें नांव आंतोनिया फिल्मिना मस्करेनस आनी लायन्स क्लबान टिचरीची एक कॉम्पिटिशन दवरलें आनी जायत्यो कार्यावळी आसल्यो. हांवें स्किट स्क्रिप्टींग कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो आनी म्हजे प्लेयाचें नांव कुशालकाय एक देणें आनी म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो स्क्रिप्टींग कॉम्पिटिशनाक. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू मॅडम. तर आम्ही आता एक काणी आयकली. ही काणी बरी काय वायट हें हांव सांगूंक हांगा बसूंक ना, आज तरी बसूंक ना. केन्नाय ताका प्रत्यक्षांत हांव सांगन. हांवें इतल्याच खातीर हो प्रयोग केला. आफ्टर ऑल, रीडर इज द जज ऑफ युअर लिटरेचर. अ रीडर कॅन मेक यू ऑर ही कॅन
ब्रेक यू. सो वॉट यू ऑल वॉन्ट टू बी? वाचकांनी तुमकां लेखक म्हणून मोडिल्ले जाय काय घडिल्ले जाय? हे काणे विशीं जण एकल्याची मतां वेगवेगळीं आसूं येतात. हांव हांगा सांगना. ओके, बरें. तर आमकां जर लेखक म्हणून रिडर्सांनी, वाचकांनी आपणायल्लीं जाय जाल्यार आमी दुसऱ्या उपविशया कडेन आतां वळुया. 5 वरां जाल्यार फावस्ट बाब मोबायलाक पळयत आसात. अर्देवर आमचे कडेन आनीक आसा. ओके, जाता तितलो आमी वेळ सांबाळीत फुडें या. तर आमी जेन्ना घर बांदतात पळय न्ही, घर तें मागीर उंच कसलोय मॉडल ताचो आसूं, जावं ती पॅलस आसूं, जावं तो बंगलो आसूं, जावं तें फ्लॅट आसूं किंवा एक सादें घर आसूं, वो तें दुरीक लेगीत आसूं, ताचे पोंदाक आमी कितें घालतात पयलीं? बुन्याद. फावंडेशन जर घट्ट आसत जाल्यार मागीर वयली इमारत घट्ट उरता. तशेंच सृजनशील साहित्य बरोवपा खातीर कांय बुनयादींची, फातरांची आमकां गरज आसा. सगळ्यांत पयलीं खंयच्याय लेखकाक सृजनशील साहित्य निर्माण करपा खातीर जो खास असो पणशा खाचीचो फातर म्हणटात तसो सगळ्यांत पयलीं आमकां सेन्सिटिविटी, संवेदनशीलताय आसप भोव गरजेचें. तिचे कथेन संवेदनशीलताय आशिल्ली. भुरगो आवय कडेन वळ्ळो, पांयांक पिंजकी जोती आशिल्ली, संवेदनशीलताय आशिल्ली, अदीक बरे रितीन मांडूंकूय येताली. बट वी एप्रिशिएट हर एफर्ट एनिवे. सो सेन्सिटिविटी, संवेदनशीलताय. एक देख कशी दिवची जाल्यार हालींच म्हज्या ऑफिसांत म्हज्या डॅस्कार आशिल्ल्या हॉट कॅटलांतलें उदक ओततना म्हजी नदर कंप्युटरार आशिल्ली आनी चुकून खतखतीत उदक म्हज्या हातार वतलें आनी हांवें मोठ्यान किळांस मारली. किळांस मारतकीर इतलो जळ्ळो हात. ओके, आज कांय कळना तो मार्क उरिल्ले आसा ताका. खुबशीं जाणां, म्हजी फ्रेंड्सां, जशीं म्हजी दुसरे सांगाती वर्कर्स आसात तीं आयलीं. कोण तरी धांवत ऑफिसाच्या गार्डनान गेलो, काटेकुंवर हाडली, काटेकुंवरीचो रस घातलो. कोणे तरी कॅन्टिनांत वचून इल्लीशी उरिल्ली टूथपेस्ट मेळ्ळी तांकां, ती हाडली, ती थापली. कोण सायंटिफीक सेक्शनान धांवन तांच्यांनी आयस बॅग हाडलो. हें तांच्यांनी सगळें कित्याक केलें? कित्याक तांचे भितरली जी सेन्सिटिविटी, संवेदनशीलता आशिल्ली ती जागी जाली. कांय खिणां पुरते तांकां दिसलें की हाका जे त्रास जातात ते आमकांच भोगिल्ल्या वरी दिसपाक लागले. पूण म्हजे कुशीक बसपी एक कर्मचारी, तो इतलो वेळ म्हणजे 40 मिनटां हें नाटक चल्लें. हांव रडटां, हात जळटात, ती कितें कितें लायतात, फॅना पोंदाक धरतात, आयस बॅगार धरतात, कसोच थोडो जायना आनी सालिगांवच्यान घरा येवपाकूय मार्ग ना. पूण तो 40 मिनटां लेगीत तो सायडीन बशिल्लो कर्मचारी ताणें मान वयर काडूंक ना. तो आपलें काम करत रावलो. एंड आफ्टर 40 मिनट्स आय फेल्ट सम रिलीफ. ओके, जाल्यार तो मागीर विचारता, गोदलू, DG सेटाचो फॉर्म्युला मातसो सांग सल्फर डायऑक्सायड कॅल्क्युलेट करपाचो. आतां हातून संवेदनशीलताय आसा काय कितें म्हणपाचें हाका? सो जर हांव ताका कांय म्हणना, तो ताच्या सैमाचो. ओके, पूण एक देख कशी सांगलें हांवें, तुमचे भितर जर संवेदनशीलता ना, सेन्सिटिविटी ना, जाल्यार तुमी सर्जनशील साहित्यीक कशेंच जावंक शकना. हो बुन्यादीचो पयलो वयलो फातर. बाकीचे फातर तुमी फाटीं फुडें बसयले म्हणून कांयच हरकत ना. तर फुडें वतना आमकां क्रिएटिविटी ही गरजेची. म्हणजे आमकां जरा हटके, क्रिएटिविटी म्हणजे कितें? आमी कितें तरी नवनिर्मिती करप, निर्माण करप, कितें तरी नवें आमी तयार करप. पूण आमी तें करतले जाल्यार आमचे भितर क्रिएटिविटी आसपाक जाय. म्हणजे सपोज हांवें म्हणलें आयचो दीस उदेलो, हें आमी दुसऱ्या उतरांनी कशे तरेन सांगूंक शकतात? इन अ क्रिएटीव मॅनर. वॉट एल्स वी कॅन से? दीस उदेलो, आयचो दीस उदेलो, कितें म्हणूंक शकतात आमी? ओके, सोबीत सुंदर तिणें एडजेक्टिव्स लायले. ओके, फायन. बाबा तुमी ओके आसात, बरें आसा ना? म्हाका अशें दिसता की हांव सांगता तें समजना म्हणून. समजता? ओके, दीस उदेलो हाका आनीक एक सारको अलंकारीत भाशेन, इन अ आर्टिस्टीक वे, हाव विल यू से इट? सुर्या मळबांत आयलो, हय काय ना? उदेंतेक
तांबडे फाकले, मळबाच्या पोल्यार लजेन तांबडे जाले. सो इट्स अ आर्टिस्टीक वे. सो ही क्रिएटिविटी आमकां आसपाक जाय. मागीर उरता इमॅजिनरी पावर, कल्पना करपाची शक्ती. आता कल्पना करतना सपोज तुम्ही दर्यावेळेर भोंवतात आनी एक नुस्तें तडीर येवन पडलां, सगळें फडफडटा. उदक ना जालें की कितें जातलें नुस्तें? खिणभर फडफडटा आनी मागीर तें मरता. आतां तुमकां त्या नुस्त्याचेर बरोवंक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें? तुमी नुस्त्याक विचारचें पडलें न्ही, बाय गो तुका कशें दिसता तें? हां, जसे ते टीव्ही रिपोर्टर जे असतात न्ही, घर जळ्ळां, आपको कैसा लग रहा है? आपका घर जल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हातून सेन्सिटिव्हिटी आमकां खंयच दिसना. ओके, सो नुस्त्याचे तडफड, नुस्तें जें तळमळटा, ताची जी तळमळ आसा, ताचे ते त्रास आसात, ते आमकां कळटले जाल्यार आमी नुस्त्याक विचारतलीं ना, कितें करतलीं? हां, ओके, उदकान घालतलीं. दीस इज द सेकंडरी सॉल्युशन फॉर इट. बट इफ द वॉटर इज व्हेरी फार, सुकती आयिल्ली आसा आनी तें बाबडें तडीर आयिल्लें आनी उदक बरेंच सकयल देंविल्लें आसा, थंय व्हरता म्हणल्यारूय तें वाचचें ना. आनी सपोज तुमच्या दोळ्या मुखार तें फडफडून मेलें आनी तुमच्या काळजाक पीळ पडलो जाल्यार नुस्त्याच्यो भावना सांगपा खातीर तुमी कितें करतलीं? येस, व्हेरी गुड. हांव नुस्तें जातलें खिणभर आनी नुस्त्याच्यो भावना आमी वाचकां मुखार दवरतले. जर तुमकां गुलाबाचेर बरोवपाचें आसत न्ही जाल्यार तुमी गुलाब जावन खिणभर बागेंत परमळूं येता आनी आमकां पळयतल्याक दिसता की गुलाब हें सुंदर फूल, पूण गुलाबाकूच खबर आसा कांट्या मदीं रावन ताका बाबड्याक कितें भोगता. ही कल्पना करपाची तरा तुमचे भितर आसपाक जाय. एकूच ल्हानसो एग्जाम्पल दिता. अशीच भाशा मंडळाची एक मिटींग आशिल्ली, खूब वर्सां पयलींची गजाल. दनपारच्या 2:30 सुमार ती सोंपली आनी हांव घरा वतालें. फातोड्डा पावतकच चिचे पोंदाक एक चलो आनी चली बसून आशिल्लीं. म्हजी नदर गेली बोरकार सुपर स्टोरा कडेन. थंय एक चींच आसा पळय, ते मिठाईचें शॉप बी आसा, आतां आसा जाल्यार खबर ना. आनी सहज म्हाका, हांवें खिणभर ते चलयेचो जागो उदार घेतलो आनी म्हाका सहज कविता येवजली. तुजी म्हजी पयलीच भेट चिचे पोंदाक घडली, त्या दिसाच्यान चिचेन आपली आंबटसाणूय सोडली. आनी कविता मागीर घरा पावचे पयलीं कंप्लीट जाली. फुडली वाचून हांव दाखयना. सो पूण अजुनूय कोणाक कितें दिसता, ही कविता हांवें बरयल्ली, हांव खंय तरी केन्ना तरी कोणाक तरी चिचे पोंदाक मेळिल्लें, पूण प्रत्यक्षान तशी गजाल केन्ना घडलीच ना. आनी आमी जर चिचे पोंदाक मेळिल्ली, म्हाका दिसता ती चींच आनीक आंबट जातली आशिल्ली. ओके, सो हांवें कल्पना केली आनीक ती. सो इमॅजिनरी पावर तुमकां आसप भोव गरजेचें. मागीर एक म्हत्वाची गजाल, यू शूड हॅव द एबिलिटी टू अंडरस्टँड what genre should be you handling, which genre you should be handling. तुमचो जर्नर खंयचो, म्हणजे कविता काय तूं कथा बरयतलो, काय तूं निबंध बरयतलो, नवलिका बरयतलो. अनलेस एंड अंटील यू नो वेर यू वॉन्ट टू गो, यू कॅनॉट गो एनीवेर. जे मेरेन तुमकां खबर ना तुमकां खंय वचूंक जाय, ते मेरेन तुमी खंयच वचपाक शकना. सो यू शूड बेटर हॅव द नॉलेज, बाबा आपूण खंयचो प्रकार हाताळटलें. कित्याक खुबदां अशें जाता की हांव कविता बरोवंक बसतां, पूण कविता बरयली, खूब जाण म्हजे कडेन दितात कविता आपली वाच, तांकां सांगपाचें धाडस म्हाका जायना, कारण ती कविता अशी बरयल्ली आसता. सगळ्यो लायनी जर अश्यो बरयल्यो जाल्यार तातूंत कविता म्हणटा ती उरना, फक्त शब्द उरतात. आनी जण एकल्याक कळटा आपली कॅपेबिलिटी कितली न्ही, ही जण एकल्याक सगळ्याक खबर आसा. दुसऱ्यांनी कोणेच ती सांगपाची गरज ना. आपले तकलेर केदें व्हडलें वजें जातलें ही सगळ्याक खबर आसा. मागीर आसूंक जाय तुमकां एक पॅशन, साहित्या विशीं जी आवड जी आसा, एक ओड आसा. अलेक्झांडर पो इज अ फेमस पोएट. अशें मानतात की ताचें चरित्र हांव वाचतालें. तांकां खंय ल्हान आसतना कविता करता म्हणून बापूय येतिश्ट बडयतालो, भरपूर बडयतालो. जाल्यार सोंसूंक जायनाशिल्लें, पूण तो कविता बरयतालोच. आनी एक दीस खंय ताच्या बापायन ताका इतलो बडयलो की अलेक्झांडर पो भुरगो आशिल्लो तेन्ना, ताच्या तोंडांतल्यान खंय उतरां भायर सरलीं, फादर फादर फॉर मर्सीज सेक नेवर अगेन पोएट्री आय शॅल मेक. ओके, सो हातूंतल्यान कितें भायर सरली, तातूंतल्यानूय बी एक कविता भायर सरली. सो
सो दॅट वॉज हीज पॅशन टुवर्ड्स पोएट्री. हालींच हांव हाडसूंकाक वाचलो. खूबदां हाडसां जातात म्हज्या जिणेंत. ओके, हालींच एका धांवत्या टेम्पोंतल्यान एक मोबायल व्हॅन आमच्या ऑफिसाची, आय वॉज डेप्युटेड विथ 11 स्टाफ्स टू गो टू द नियरबाय डिपार्टमेंट. आनी थंयच्यान परत येतना हांव ड्रायव्हराच्या सायडीन जे सीट आसता पळय ते मोबायल व्हॅनान थंय बशिल्लें. म्हाका सायडीन एक चली आशिल्ली बसून. आनी ऑटोमॅटीक त्या खटाऱ्याचें दार उक्तें जालें टर्नाचेर आनी आय वॉज ऑलमोस्ट डँगलींग इन दी एअर. बट फॉर्च्युनेटली ते चलयेन अशें म्हजे हाका कपड्यांक कुर्ताक धरलें आनी फाटल्यान आशिल्ल्या ताणें कमराक हात घातलो आनी म्हाका भितर ओडलें. पूण मजेशीर गजाल म्हणल्यार त्या खिणाकूय म्हाका एक कवन येवजलें, आगो मरना, अशें फाटल्यान वार करूं नाका, तूं म्हजो जीव घेतना तुज्या दोळ्यांक पळोवपाची तांक आसा म्हाका. सो दिस इज माय पॅशन टुवर्ड्स माय पोएट्री. कविता बरयता बरयता जीण सामकी कविता जाल्या. सो हेंच पॅशन जर तुमकां एक अणभवी, एक उत्कृश्ट साहित्यीक जावंक जाय जाल्यार हें पॅशन तुमचे भितर आसप भोव गरजेचें. मागीर आसा एटेन्शन. जशें ताचे तुमचे कवितेंत एटेन्शन आशिल्लें. खंयचें एटेन्शन आशिल्लें? माकडांनी उडी मारताल्यो त्यो ताणें बारकायेन पळयल्ल्यो आनी माकडांक पळोवन तोय बी उडयो मारूंक शिकिल्लो. सो हेंच एटेन्शन. हें एटेन्शन तुवें केन्ना तरी पळयल्ली आसतली किंवा आयकल्ली आसतली म्हणून तें तुज्या पळयल्ली. रायट, हांवें पळयल्यात. ओके, हांवें पळयल्या त्यो उडयो घडये तुमी पळोवंक नासतल्यो, ते परत चाळयतात माकड. ओके, सो एटेन्शन आसूंक जाय. एनीथींग एट दीस पॉयंट एनीबडी वॉन्ट्स टू क्वेश्चन मी? कितें सांगपाक जाय? हें पळय परत याद करता, म्हाकाय तुमचे कडेन शिकून वचपाचें आसा. मारियो बाब, काय ना विचारपाचें? तुमच्या तियात्रा विशीं एकाद्रें चडशें म्हाका कळचें ना. तियात्राच्या साहित्या विशीं विचारल्यार सांगूंक शकता. एनी? तुमी ना? समजता काय समजना हांव सांगता तें? समजता. ओके, दॅट्स गुड. दॅट्स अ पॅट ऑन माय बॅक. ओके, एन इन्क्विजिटीव मायंड, एक क्युरियोसिटी तुमकां आसपाक जाय. आमी अशें म्हणिल्लें आयकलां की क्युरियोसिटी हॅज किल्ड अ कॅट. ओके, इतली क्युरियोसिटी दवरची न्ही की कोणाच्या बेडरुमान झाकून पळोवचें आनी मार खावचो. ओके, इतली क्युरियोसिटी हांव म्हणना, पूण क्युरियोसिटी ही आसूंक जाय. आनी क्युरियोसिटी जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना सनफ्लावराचो एक एग्जाम्पल हांव दिवंक शकता. केन्ना तुमी येवजिलां सनफ्लावर्स पळयल्यात? एवरीबडी हॅज सीन सनफ्लावर्स. तांची हें कितें कॅरेक्टरिस्टीक कितें? वॉट इज द कॅरेक्टरिस्टीक? दे फॉलो द सन. सनफ्लावर फॉलोज द सन. पूण आतां म्हजी क्युरियोसिटी, सनफ्लावर पावसाळ्यांत जेन्ना सुर्या दिसना, दाट दाट काळी कुपां जमिल्लीं आसतात मळबांत, तेन्ना सनफ्लावर कितें करता हें जाणून घेवप क्युरियोसिटी. एनी टायम यू हॅव थॉट अबाउट इट? ना. आनी हांव आउट ऑफ दीस क्युरियोसिटी आय जस्ट सर्च ऑन गुगल, कित्याक गुगलाक विचारल्यार आतां बरेंच कितें मेळटा. आनी म्हाका थंय एक अशी जाप मेळ्ळी की ड्युरींग रेनी सीझन when the sun is not shining, they turn towards each other for warmth. सनफ्लावर्स, दोन सनफ्लावर्स एकमेकाक थंय फुडो करतात आनी एकमेकाक गरमी दितात. फायन, आतां म्हजी फुडली तयारी आसा सनफ्लावरां खरेंच अशें करतात काय कितें पळोवपाची. बट अनफॉर्च्युनेटली म्हज्या गांवांतल्या शेतान जी सनफ्लावर जाता ती पावसान म्हाका दिश्टी पडना. ओके, ओहो, ओके, एक सेकंड. आं, सो संवेदनशीलता, मागीर क्रिएटिविटी, इमॅजिनरी पावर, आनी मागीर आयली आमची क्युरियोसिटी, एटेन्शन, पॅशन. आतां फुडें पळोवया. पळयलें हे टॅक्नॉलॉजीचेर केन्नाच पातयप न्ही. एकूच सेकंड दियात म्हाका. पिक युअर चॅनल. ओके, ब्रेनस्टॉर्म युअर आयडियाज. कसली एक संकल्पना जर तुमच्या मनात घोळी जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय? हाव, वॉट, कित्याक, केन्ना, कोणें, कशी,
हे प्रश्न विचारून तुमच्याच मनात एक वादळ निर्माण करूंक जाय आनी तातूंतल्यान मागीर तडीर पावता पळय कशी तड मेळटा ती तुमकांच बेस बरी समजता. त्या वादळांतल्यान तुमकां तुमच्योच जापो समजतात. नासल्यार कितें जाता बेश्टेच आपणे मांडिल्ली आयडिया लोक जेन्ना प्रश्न करतात न्ही तेन्ना ते मागीर पचपचीत साहित्य थारता, ताची जाप मेळना तेन्ना. देखीक कशें सांगचें जाल्यार गुलाबार एक लेख आयिल्लो. कोणाचो लेख हें सांगपाची गरज ना, पूण त्या लेखाची सुरवात अशी आशिल्ली, आदी राजा आनी ताचे परजे मदीं खुबशीं झुजां झुजताले. मागीर म्हज्या मनांत रोखडोच प्रश्न आयलो, खंयचें झूज जें राजा मदीं आनी ताचेच परजे मदीं जालां आनी म्हाका जाप मेळूंक ना. तुमकां कोणाक खबर आसा जाल्यारूय म्हाका खबर ना. एज फार एज माय नॉलेज कन्सर्न्स झुजां जीं जाल्यां तीं दोन शेजारच्या राज्या मदीं. राजा आपल्याच परजेचेर केन्नाच झूज मांडूंक ना. सो हें वाचतकच फुडें वाचपाची म्हजी मागीर उमळशीक उरूंक ना. तर सांगपाचो हेतू इतलोच, जेन्ना तुमी तुमकांच प्रश्न करून बरयनात तेन्ना तुमी बरयल्ले मागीर लोक प्रश्न करतात आनी त्या प्रश्नाची जाप मेळना जातकच तुमकां पचपचीत साहित्यीक म्हणून एक थकतो लायतात. सो हें जाल्लें बरें न्ही. म्हणून तुमी तुमच्या ब्रेना तुमच्या विचारांचें वादळ तुमीच शांत करपाक जाय आनी शांत जातकच तें मागीर लोकां मुखार मांडपाक जाय. मागीर उरता युनिकनस, खेरीतपण. आतां खेरीतपण म्हणटा जेन्ना सुर्याची हांवें जी गजाल सांगिल्ली पळय, सुर्या उदेला हाका खुबश्या तरांनी इन अ युनीक वे, इन अ डिफरंट मॅनर यू कॅन पोर्ट्रे इट. नासल्यार कितें जाता युनिकनस जर ना म्हण सांगपाचें म्हणल्यार आज जितले विशय आमच्या मनाक घोळटात साहित्य बरोवपा खातीर ते विशयाचेर कोणें ना कोणें तरी केन्ना तरी बरयलां. तातूंत कांयच नवेपण ना. विशय हे काल बरयल्ले आज बरयतात आनी फुडाराकूय कोण तरी बरयतलो. सो वॉट इज द चॅलेंज नाव टू रायट इट इन युअर ओन युनीक वे. आदल्या काळार चलो चलयेचे खंय सैरिकेक वता तेन्ना एक तरा आशिल्ली. अशें आजये कडेन आयकल्लें, तुमच्या पोरसांत एक सोबीत सुंदर फूल फुलोलां, कितें आमगे चेड्याच्या ते मोतीन गेलां अशें कितें खंय म्हणटाले. मागीर काळ बदल्लो. मागीर कितें म्हणपाक लागले, तूं म्हाका आवडूंक लागला, तूं म्हाका आवडटा. मागीर आनिकूय अपग्रेडेशन जालें. आनी आतां आयची पिळगी जी आसा, तुमी कितली ल्हान आसा तें म्हाका खबर ना, पूण हो विशय हांव सहज हांगा मांडूंक शकता. आतिक्या खंडाला म्हणपाची पिळगी आमचे मदीं येवन गेली, हय काय ना. आनी आतां मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी क्या, हिवूय वृत्ती आयचे पिळगे मदीं भितर सरल्या. आनी हाचे मुखार वचत जाल्यार मागीर तुम्हारे बाप का दामाद बनना चाहता हूँ. सो इट्स ऑल युनिकनेस. We cannot blame this new generation. Okay, it's their style, it's their way of putting things across. Okay, my son, आमी आमच्या आवयक केन्ना तिका मम्मी, आय कॉल हर मांजी, मांजी म्हणचे परस आनी केन्ना कांयच म्हणूंक ना. पूण म्हजो चलो आयज म्हाका बेबी पांडा म्हणटा. वूड यू टू से म्हजो फोन नंबर ताणें बरयल्लो आसा मोबायलार सेव केला वॉर्निंग बेल म्हणून. So it's a unique way. I don't know whether I should say it is a creative way, but it is a unique way. Okay? So तुमचे भितर जे खेरीतपण आसा ते तुमच्या साहित्यात जळकूंक जाय. सगळे विशय वाळांत वाहून गेल्ले, फातरावरी गुळगुळीत जाल्ले आसात. तरी आसतना तुमी एक अशें माध्यम सोदून काडूंक जाय जें ह्या आदी कोणेच बरोवंक ना. मागीर आसा मोटिवेशन, प्रेरणा. प्रेरणा ही खंय मेळटा? कसोटी जिंदगी की सिरियलांत न्ही रे. खूब पयलीं एक सिरियल येतालें न्ही, कसोटी जिंदगी की, आनी तातूंत ते कोण आशिल्ले? प्रेरणा. ही ती प्रेरणा न्ही, ही प्रेरणा मोटिवेशन. गेट मोटिवेटेड. आनी जेन्ना आमी एक उत्कृश्ट साहित्य बरयतात किंवा बरें साहित्य बरयतात न्ही, तातूंतल्यान एक कोणाकूय मोटिवेशन मेळटा. ही जाली दुसरी बाजू बरोवन जातकच. पूण बरोवचे पयलीं आमकांय खंय तरी मोटिवेशन मेळपाक जाय. आनी आमकां तें मोटिवेशन खंय मेळटा? चलता भोंवता,
अशेंच आमचे जिणेंत घडपी गजालींनी आमकां मोटिवेशन मेळटा. मागीर आसपाक जाय मोमेंटम. मोमेंटम इज गती, स्पीड. गाडी पयलींच स्टार्ट करून रस्तो सरळ आसा, पयलींच पिकअप करता तेन्ना खंयच्या गियरान घालून वतात? विच फर्स्ट गियर. सपोज देर इज एन अपहील, एक चडटी आसा, मागीर कितें करतले? आनीक ताका तुमी गती वाडयतले. अपहिलार वतना तुमी ती आसा तो एक्सलरेटर सामको स्लो दामून काय चडूंक ती चडची ना गाडी. फायन. सो यू शूड लूक आफ्टर युअर मोमेंटम. ओके. एकदम जर फास्ट गेले देवतेचेर जाल्यार मागीर खंय पावतले? अरे खंय पावतले ते खबर ना. सो मोमेंटम आपलो कितलो आसचो? फकत 10 मॅगझिनां येतात आनी म्हजो फोटो 10 मॅगझिनांनी येवपाक जाय म्हणून हांव 10 मॅगझिनांनी बरयतां आनी मागीर म्हजी गती खंय ती म्हाकाच खबर आसना. अशें जावचें न्ही. 1 सेकंड. एक सेकंड, फोन आयलो आनीक म्हजी हें ट्रॅक गेलो. ओके. निरीक्षण. ऑब्झर्वेशन, निरीक्षण करपाची क्षमता. आता ऑब्झर्वेशन एक्झाम्पल, बेस्ट एक्झाम्पल, एक आसलो सुर्या. हे जर सेंटेन्स आमी बारीकसाणेन ऑब्जर्व करीत न्ही, हातूंतल्यान कितलेशेच आमकां प्रश्न निर्माण जातात. आनी एक आसलो सुर्या ही म्हजें वाक्य न्ही, हें मार्कोस गॉन्साल्वीस हांगा आसा, ताचें एका भुरग्या तियात्राचें हें नांव. आनी हें हांवें जेन्ना ऑब्जर्व केलें, हांवें जेन्ना पळयलें, म्हज्या मनांत कितलेशेच प्रश्न आयले. एक आसलो सुर्या म्हणजे कितें? आतां ना तर तो. आनी आतां सुर्या आसा जाल्यार हाणें अशें कित्याक बरयलें? सो ऑब्झर्वेशन हांव जेन्ना म्हणटा तें तुमच्याय भितर आसचें. ताणी खंय तरी ऑब्जर्व केल्लें, ताचो सुर्या वेगळो आसा तातूंत, पूण जें ऑब्झर्वेशन ताणें त्या सुर्याचें आनी ह्या सुर्याचें समीकरण करून दाखयलां न्ही, इट्स मायंड ब्लोईंग. वाचपा सारकी गजाल आसा ती. सो हें ऑब्झर्वेशन ताचें आशिल्लें. त्या सुर्याक धरून एका, कॅन आय टेल द जिस्ट ऑफ युअर तियात्र? येस. ताच्या तियात्रांतलो जो सुर्या आसा तो झोपडपट्टेन, स्लम एरियांस रावपी एक गरीब भुरगो, दळिद्रपणान जीण जगपी, पोटाक आयज मेळ्ळ्यार फाल्यां ना, कोणें भीक मागून हातार उडयल्यार घेवपी, नासल्यार उपाशी. ताची आवय जी आसा तो इतले सुंदर रितीन त्या तियात्रांत आपलो संवाद सादयता. ताची आवय ताका सांगता आपूण पोटाक ओलो कुडको बांदून न्हिदली. आनी पोटाक ओलो कुडको बांदप हाचो अर्थ जाणात तुमी? ही गजाल ताणें बेस बरी मांडल्या. पोटाक भूक लागल्या हें कळना, हय न्ही? पोटाक भूक लागल्या हें कळना. सी हिज पावर ऑफ ऑब्झर्वेशन. ओके. तें वयल्या चाराक कळचें नाशिल्लें. तातूंत ते एक आसलो सुर्यान, तातूंत सेन्सिटिविटी आसा. एक आसलो सुर्या ह्या वाक्यांत क्रिएटिविटी आसा. तातूंत ऑब्झर्वेशन आसा, तातूंत क्युरियोसिटी आसा. सगळे जे बुनयादीचे फातर जे आसा, सगळे जे रस आसात ते ताचे एक आसलो सुर्या हातून भरिल्ले आमकां दिश्टी पडटात. आनीक एक गजाल त्या तियात्रांत तो मांडटा. ताच्या तियात्रांत जो भुरगो आसा ताचें नांव सुर्या. ओके. एक सुर्या तो, एक सुर्या हो. आनी हो सुर्या पोटाची भूक आपल्याक ती कळची न्ही, भूक लागल्या म्हणून, त्या खातीर तो चुनो खाता. आनी तो चुनो 20 रुपयांनी बाटली खंय तो फार्मासीनी मेळटा. आनी हे भुरगे खंय तो चुनो खाता. हांवें पळयल्लें खूब फावटीन चुनो खातना, पूण म्हजें ऑब्झर्वेशन तितलें नाशिल्लें हे कित्याक खातात काय. पूण ताचे कडेन इतली बरी साहित्य कृती निर्माण कित्याक जाली? बिकॉज ही हॅड ऑब्झर्व ऑल दीस फॅक्ट्स. सो म्हणून म्हणटा क्रिएटीव रायटर जो आसता ताका ऑब्झर्वेशन, निरीक्षण करपाची शक्ती जी आसा पळय ती भोव गरजेची. ओके. फुडें या. कन्सिस्टन्सी, सातत्य, कंटिन्युइटी. ओके. तर
कोलोराडो अमेरिकेक कोलोराडो हांगा खंय गोल्ड मायन्स आसात अशें हांवें वाचलां आनी केन्ना तरी खंय आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट हे मायन्सांची सर्वे करपाक गेले आनी तेन्ना खंय तांकां एक कळमेल्लो पिकास थंय मारिल्लो मेळ्ळो गोल्ड मायनात. इट्स अंडरग्रावंड मायन्स लायक इट्स व्हेरी टोटली डार्क ओवर देर. आनी त्या पिकासाक पळयल्यार खंय अशें दिसतालें कोणें तरी बेजारून हो पिकास थंय सांडला. म्हणजे आपल्याक हांगा भांगर मेळपाचें ना ह्या विचारान तो पिकास थंय रोमून दवरला. आनी मागीर हांचेच मदल्यान खंय कोणें तरी तो पिकास परत काडलो आनी फक्त आनीक एकदां थंय पिकास मारलो. आनीक अजाप थंय खंय तांकां भांगर मेळ्ळें. सो वॉट डज दीस शोज? that persistence should be there. It's not that you will get a result in an instant manner. आतांच बरयलें, आतांच नांव जातलें, आतांच इनाम येतलो, आतांच तें छापून येतलें, हे विचार मातशे कडेक दवरूंक जाय. पूण जर छापून आयलें ना, कोणेंच आपलें साहित्य बरें म्हणलें ना जाल्यार त्या मायन वर्कर्सांनी जसो पिकास सोडिल्लो तशें सोडून वचपाचें नासता. खरेंच जर क्रिएटीव रायटर जावपाची इत्सा आसा, आपल्या भितरलो क्रिएटीव रायटर हाची वाड करपाची तुमकां उमळशीक आसा जाल्यार पर्सिस्टन्स हें तुमी सातत्य एक हें आसा पळय तें तुमी दवरपाची खूब गरज आसा. मागीर एक क्लॅरिटी आसूंक जाय. तुमी बरयल्ल्या साहित्यान एक क्लॅरिटी आसूंक जाय. नासल्यार मागीर कितें जाता जाणा, म्हाका बाये खबर ना हांव गेल्लें कुसमणा. खुबशे आमच्या साहित्यांनी अशें जाता. हांवें एग्जाम्पल्स हाडिल्ले आसात. वेळ दिलो जाल्यार आयोजकाचेर आसा, वेळ दिलो जाल्यार आमी फुडें वचुया. क्लॅरिटी खुबदां कितें जाता, सरदार वल्लभभाई पटेलाक लोखंडाचो मनीस म्हणटाले. लोखंड हें मुंबय फॅक्टरींत करतात. मुंबय टाटा स्टिलाची फॅक्टरी आसा. लोखंड खुबश्या ग्रेडांचें आसता. टाटा स्टिलाच्या फॅक्टरीचो धनी अमको. आतां हांगा कितें जालें, सुरू खंय केल्लो? सरदार वल्लभभाई पटेला कडेन. आनी मागीर खंय पावले? ते मागीर वावत गेले. ओके, सो क्लॅरिटी आसूंक जाय. आनी क्लॅरिटी हांव जेन्ना म्हणटा न्ही तेन्ना आपणें जें कितें बरयलां परत तांचोच एग्जाम्पल दिता. अशें न्ही की ताचे परत अशें न्ही की हांव तांचोच एग्जाम्पल दिता, हें तुमकां अजाप जावपाची गरज न्ही. रोमी क्षेत्रांत, रोमी साहित्यांत जर कोणूय उत्कृश्ट बरोवपी आसत जाल्यार एक तर ते आसात, एक तर जॉन आफोन्सो आसात, पिओ जे सर्गेस आसात, ताणेंय कांय सुंदर पुस्तकां बरयल्लीं, एक 2 काय 3 पुस्तकां तांची आसात. सोतेरबाब आसात. ओके, कांय मोजकेच लोक आसात. म्हणून तर फावसबाब सतत धडपडत आसात कार्यशाळा करपाक, रोमी साहित्याचो दर्जो वाडोवपाक. तांची आनीक एक आसा, तातूंत तो म्हणटा कितें, टायटलूच दिता, मनाच्या मरणाची भिरांत चिंतूंक लायता न्ही. शरीर मरतकच कितें करतात, पुरतात वो जाळटात. आनी मन मरतकच आसा जाप ना. पूण तांच्या लेखांत, दर्यादार ह्या लेखांत वाचूंक मेळटा. तुमी मुद्दम ही पुस्तकां वाचची जर तुमकां तुमचे साहित्यीक गूण जे आसात ते वाडोवपाचे आसत जाल्यार. आनी तो तातूंत सुरवातेक एका इश्टिणीच्या दुख्खाची काणी बरयता. मदीं तो आनी खुबश्यो गजाली सांगता. ओके, खुबश्यो गजाली सांगता. आनी शेवटाक परत तो ते इश्टिणीच्या दुख्खा कडेन हाडून ती काणी तो हें सोंपयता, लेख सोंपयता. पूण खंयच अशें दिसना की हांव गेल्लें म्हाका बाये खबर ना आनी हांव गेल्लें कुसमणा, अशें कशेंच दिसना. विशयांतर खंयच जायना. तर हांव म्हणटा क्लॅरिटी जेन्ना वाचकांक अशें जावचें न्ही की सुरवात हांगा केल्ली मरे आनी शेवटाक पावता पावता अरे सुरवातेक कितें बरयल्लें अशें म्हणपा खातीर तांकां परत सुरवात वाचपाक गरज पडची न्ही. ओके, गोंया येतना फातरपेंचान येवपाची गरज ना. फातरपेंचान गोंय लागीं करपाची गरज ना. पूण कितें आसा, जर तुमकां इतली उमळशीक आसा फातरपेंचान येवपाची न्ही, ओल्ड गोवाच्यान उदकांतल्यान आयल्यार पावतात. पूण ते फातरपियां येवन परत गोंयांत येवपाची एक आदल्या काळार एक म्हणणी आशिल्ली. पूण येवंकूच जाय न्ही, बिंदास येयात. पूण वाटे वयलो जो प्रवास आसा त्या प्रवासांत तुमच्या वाचकाक उपगण येवची ना हाची तुमी जतनाय घेवंक जाय. शुडंट बी अ बोरिंग थिंग. ओके, यू गॉट टू हूक युअर रिडर्स एट द बिगिनींग. ओके,
तांकां एक सारकें खिळावन दवरपाक जाय शेवट मेरेन ते तुमचें साहित्य सकयल दवरना जावपाक. गुलाबार आनीक एक कथा बरयल्ली आसा, राखोन आसलोलें अदृश्ट. हो ताचो माताळो, राखोन आसलोलें अदृश्ट. आय डिडंट गेट दॅट. वॉट डज इट मीन राखोन आसलोलें अदृश्ट म्हणल्यार. आनी पयल्याच खिणाक म्हाका दिसलें अशी हें आनी कितें वाचपाची. अशी वृत्ती लेखकाच्या मनात जागृत जावची न्ही. ओके, सो ह्याची तुमी जतनाय घेवप भोव गरजेचें. मागीर आनीक एक गजाल, फावूस बाबांक जी डिफिकल्टी आसा गुलाबा विशीं ती म्हणल्यार तुमचे व्याकरणाच्यो चुकी. व्याकरण, ग्रॅमर खुबसो फरक आसा. न्हय, NHOIM देवनागरीन जर तुमी भुरगीं बरयतात न्ही, न्हय वावती न्हय कितें घालतात, वयर अनुस्वार घालतात. आनीक मागीर ना म्हणपाक न्हय बरयतात तेन्ना अनुस्वाराची गरज आसना. पूण जर चुकून खंय नाका थंय अनुस्वार घातलो जाल्यार तो अर्थाचो अनर्थ जावं येता. लीग केंसांक लावपाचें लीग, आनी मागीर लिंग शिवलिंग, हातूनय बीन खूब फरक आसा. सो अशी कितलींशींच उदाहरणां आसात, पूण आमचे कडेन वेळ सद्याक कमी पडत वता. मागीर आमचे कडेन मासीव वॉकॅब्लरी आसूंक जाय, शब्दावळ. आमकां आमचे भाशेचेर एक होल्ड आसपाक जाय. आमी जे भाशेन बरयतात, हांव म्हणना जे लिपीन बरयतात, आमकां ताचेर एक होल्ड आसपाक जाय. जर आमचे कडेन शब्दावळ ना तेन्ना आमचें साहित्य मागीर तितलें उंचल्या दर्जार येवपाक पावना. कित्याक आमी कितें करतात, तोच शब्द चड करून कवितांनी जाता. एकदां काळीज हो शब्द जर कवितेंत आयलो, तो शब्द परत कवितेंत येवचो न्ही हाची जतनाय घेवची पडटा. कित्याक बेजार येता, परत जर काळीज 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 केलें न्ही तें बेजार येता. एक वेळ लेखांनी समजूं येता. तर आमचे कडेन मॅसीव वॉकॅब्लरी आसपाची भोव गरज आसा. एनीथींग? कोणाक कितें विचारपाचें आसा? ना? दिसते ना? एम आय क्लियर इनफ? ओके. आतां आनीक एक मुखेल गरज, आमी वाचन करपाक जाय. ओके, जर इफ यू कॅनॉट रीड you cannot write. That is as simple as that. Let me be very blunt, let me be very rude. जर तूं वाचना जाल्यार तूं सृजनशील साहित्यीक जावंक शकना. आमी वाचन करप कित्याक गरजेचें? म्हणजे काल कोणें कितें बरयल्लें, आज कोण कितें बरयता आनी आमकां कितें बरोवंक जाय हाची आमकां एक आउटलायन मेळटा. खुबदां कोणाचे कथेंत, कोणाचे लिखणेंत, कोणाचे एका निबंधान आमकां एक सुद्दां शब्द पुरो जाता आमच्या विचारांक चाकां लागपाक, आनी तातूंतल्यान आमकां आनीक एक फुडें वचपाक प्रोत्साहन मेळटा. एक अशेंच म्हजें कवन आसा, वळख आमची जायत पासून त्रासान पडल्या जीण, तुजें म्हजें नातें वाडत गेलें जशें गरिबाचें रीण, खावंकूय मेळना गिळूंकूय कळना, गळ्या कडेन शिरकलां हें बेकायदेशीर मीन. ओके ओके ओगीच हांवें विकती घेतली ही भानगडीची जमीन. हें म्हजें कवन आसा. हें कवन हांवें एक दीस फेसबुकार घातलें. प्रॉम्प्टली थंय सकयल अमेय नायक म्हणटा त्या भुरग्याचो एक कवना रुपान कमेंट आयलो. अमेयाक वळखतात आसतली तुमी. ताणें बरयलें, मोगा तुज्यो 1000 भानगड्यो, तातूंतली हांव एक. ओके, सी ही गॉट इन्स्पायर्ड बाय माय कवन. हांवें म्हणिल्लें न्ही, ओगीच हांवें विकती घेतली भानगडीची जमीन, तुजें म्हजें नातें वाडत गेलें जशी गरिबाचें रीण. गरिबाचें रीण कशें आसता, केन्नाच सकयल देंवना, तें चडत आसता. सो ही गॉट इन्स्पायर्ड बाय दॅट. सो इतली तांक हें हांव म्हजी वर्रां सांगना, पूण एक एग्जाम्पल सांगता. सो वाचन करतकच, कोणाचेंय वाचतकच तुमचे भितर आनीक कितें तुमच्या मनात एक कीट पडटा आनी ताचें एक खिणा भितर आकतें जावंक शकता. म्हणून वाचन करप हें भोव गरजेचें. परत सांगता, सेन्सिटिविटी हो बुन्यादीचो फातर सगळ्यान पयलो. बाकीचे फातर तुमकां जाय तशे बसूंक येतात. आतां वाचन हांवें जर ह्या पावंड्यार सांगलें, वाचन हें तुमी पयल्या
पेशन्स इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या बायन सांगिल्लें न्ही, मना सारकें जायना तेन्ना आमकां कितें जाता, राग येता. पाड पडिल्लो तो संपादक स्वताक व्हडलो समजता. आपणें इतलें बरें बरयल्लें, छापूंक कितें जातालें. आनी थोडे फावटीन पावस बाबान जावं म्हाका आनीक संपादकांनी सांगिल्लें आसा की आपलें कित्याक बरोवंक ना, हो सामको शेक चलोवपी प्रश्नूय विचारिल्ले आसात. तर पासियन्स आसूंक जाय. आपणें बरयलां तें खरेंच सारकें आसा, योग्य आसा. जर तें छापूंक ना जाल्यार आमी रागान ताचे कुडके करून भायर उडोवचे परस आनीक रिरायट करपाचें आमकां पासियन्स आसपाक जाय. मागीर फुडें डिसिप्लीन. इट्स व्हेरी मस्ट फॉर एवरी क्रिएटीव रायटर. डिसिप्लीन हें तुमच्या शब्दांनी आसचें, डिसिप्लीन हें तुमच्या पुराय बरपावळीन आसचें, आनी डिसिप्लीन तुमच्या एटिट्यूडांत आसचें. आयजूच एक कथा वाचूंक बशिल्लें, परतूय कोण लेखक तो सांगना. ताची सांगपाक हरकत नाशिल्ली कित्याक तो हांगा आसा. ओके, भायर मेळ म्हणला काय खबर ना आतां. सो एक सुरवात स्टोरी आशिल्ली. बाबूक 3 दीस जाले पर्सा कडेन जावंक ना. इजंट इट? बाबूक 3 दीस जाले पर्सा कडेन जावंक ना. बरें दिसलें आयकूंक? नो, आय डिडंट फायंड एनी डिसिप्लीन इन दी वॉकॅब्युलरी. इजंट इट? बाबूच्या पोटान 3 दीस जाले गडबड जाता अशें कितें म्हणल्यार एक वेळ समजूं येतालें. सो यू शूड हॅव दॅट डिसिप्लीन. आवयच्या घोवाक बापूय म्हणूं येता किंवा मायचो घोव म्हणूं येता. सो वीच इज मोर बेटर, वीच इज इन अ डिसिप्लीन मॅनर. बापूय. सो आवयचो घोव म्हणून जर बरयलें न्ही जाल्यार तें कोणाक आवडचें ना आनी तुमी मागीर पचपचीत रायटर जातले. तर हे आशिल्ले आमचे सृजनशील साहित्य निर्माण करपा फाटले कांय बुनयादीचे फातर. तुमी मागीर कविता बरयात, कथा बरयात, लेख बरयात, कादंबरी बरयात, निबंध बरयात, कितेंय बरयात, पूण हे फातर सोडून तुमच्यांनी कांयच इमारत उबी करूंक जावची ना. म्हाका दिसता जो निमाणो जो तिसरो जो मुद्दो आशिल्लो, लेख, निबंध, माताळो दिता तेन्ना कशें बरोवप, हाचेर सर टायम आसा तुमच्या तिसऱ्या उपविशयाक 5 मिनटां भितर. ओके, माताळो दितात तेन्ना खुबदां आमकां एक कवर स्टोरी करपा खातीर संपादक एक माताळो दिता. तेन्ना सगळ्यात पयलीं कितें गरजेचें? एंड समबडी गिव्स यू अ टॉपीक एंड आस्क यू टू रायट ऑन दीस टॉपीक. सगळ्यात पयलीं तुमी कितें करतलीं? टॉपीक समजून घेवप. फायन. एंड सेज टॉपीक समजून घेवप तेन्ना त्या टॉपिकाची जबाबदारी आपल्या कडेन सांबाळूंक जातली काय ना हाचेर पयलीं भर घालप. म्हाका जर सांगलें मेलावली विशयाचेर बरय, म्हाका तें जमचें ना बिकॉज आय डोंट अंडरस्टँड इट. Understand it in the sense I have never put my brains into it. If somebody asks me to write on politics, I'll say definitely no, a big no to it. Because म्हाका खबर आसा त्या विशयाचेर म्हाका हांव इतले वर्स्ट ना, इतले वर्सटायल ना. जर म्हाका कवितेचेर बरय म्हणशात, म्हाका एक निबंध बरय म्हणशात जाल्यार ते एका पांयार हांव तयार. सो तुमकांय मी टॉपीक दिता तेन्ना आपली कॅपेबिलिटी कळपाक जाय. मागीर दिल्ल्या टॉपिकाचेर तुमचो रिसर्च वर्क आसपाक जाय. हालींच एक कादंबरींत कोणें तरी बरयलें, क्रिस्तांवाच्या घरांत एका हिंदू चल्याक जेवणाक आपयतात आनी मदीं एक प्रात दवरतात आनी तो प्रात दुकराच्या मांसाचो आसता. इज दॅट क्लियर? क्रिस्तांवाच्या घरांत हिंदू भुरग्याक जेवणाक आपयतात, मदीं एक प्रात आसता, मदीं मेजार तो दुकराच्या मांसाचो आसता. हाचेर कितली रिसर्च केल्ली काय ना हें मातशें पचपाक म्हाका तरी कठीण गेलें. कित्याक आमी क्रिस्तांव हिंदू लोकांक आपयतकच तुमच्या घरांत केन्ना दुकराचें मांस दवरतले, पोक दवरतले ना, दवरचें ना. सो रिसर्च इज व्हेरी मच नेसेसरी. ओदोळ जो एग्जाम्पल दिल्लो पळयात, झूज जे राजा भितर आनी परजे भितर जातालें म्हणपाचें, रिसर्च केल्या त्या रायटरान ना करूं. आनीक एक लेख आसा गोंयच्या परमळ हाचेर. खरें म्हणल्यार वाचतलें हें हेतून आयिल्लें पूण तो वेळ म्हाका पावूंक ना. त्या लेखान कुटुंब म्हणल्यार कितें ह्या विशीं सांगतना लेखक बरयता, हांव म्हज्या भावाक कितलो रेस्पेद दितां, हांव म्हजे भयणीक कितलो जागो दितां. हातून कुटुंबाक कितलें सोयरीगत आसा. कुटुंब म्हणल्यार कितें? आवय बापूय आनी
भुरगीं रायट तातूंत म्हजो आजो आजी आज्याक म्हज्या घरान जागो आसा काय ना म्हज्या आवय बापायक जागो आसा काय ना इट्स लायक क्वायट ड्रिफ्टींग अवे फ्रॉम दी टॉपीक सो यू हॅव टू डू युअर रिसर्च वेन एवर अ टॉपीक हॅज बीन गिवन यू हॅव टू डू युअर रिसर्च व्हेरी वेल यू शूड यूज अ व्हेरी क्रिएटीव वॉकॅब्युलरी म्हणजे आनीक एक एक्झाम्पल दिवचो जाल्यार ताचो जाणटो बापूय घरान पडिल्लो आसा आनीक तो म्हणटा बापायन चप्पर फाडके घाण केल्ली आतां चप्पर फाडके हो इडियम आमी केन्ना वापरतात जेन्ना आमकां भरभरून मेळटा आमी हरवें सोदताले थंय आमकां भाजिल्लें मेळटा तेन्ना देवान आमकां कुड्डो मागतालो 1 तोळो आनी देवान दिले 2 आंदळो मागतालो 1 तोळो देवान दिले 2 अशें म्हणटात तेन्ना चप्पर फाडके म्हणटा पूण कोण तरी दुयेंत मनीस बेडार पडिल्लो आसा तेन्ना चप्पर फाडके म्हणपाची गरज ना सो यू शूड बी व्हेरी केअरफूल वेन यू आर सिलेक्टींग युअर vocabulary, your phrases, your sentences. Construction of the sentences is very much important. गुलाब हो गुलाब जर तुम्ही पळयत हांव वाचूंक म्हाका वेळ ना हो खंयच्या हाजो फेब्रेराचो गुलाब आसा तुमचे कडेन हां कोणा कडेन आसा जाल्यार उपकार करून तो वाचात तुमकांच समजतलें हांवें ज्यो गजाली मांडल्यात पळय त्यो तुमकांच समजतल्यो आनी आमची भुरगीं जीं आसात पळय आज म्हजे खातीर खरें म्हणल्यार एक चॅलेंज थारिल्ली आसा एक वटेन तुमी आसात वाडिल्लीं एक वटेन भुरगीं आसात तांकां कडेन चड करून देवनागरीच्या हातून बरयतात रायट हय न्ही देवनागरी लिपयेंत न्ही सो म्हजे खातीरूय एक आयचें वर्कशॉप म्हणल्यार एक चॅलेंज थारिल्लें आसा भुरग्यांनो तुमी म्हजे परसूय हुशार आसात जे तरेन ताणें जाप दिली तुवें जाप दिली पल्लवीन सांगलें सो तुमकां हांवें वेगळे रितीन सांगपाची गरज ना you will understand when you will write your essays when you will write your stories okay तुम्ही तुमचे construction of the sentences construction of the body of the essay body of the story हे तुमकां बेस बरें कळपाक जाय एनीवे 5 मिनटां म्हजी सोंपली आनीकूय खूब कितें सांगूंक जाय आशिल्लें पूण 1.5 वरां भितर जें कितें सांगूंक जातालें म्हजे तर्फेन हांवें सांगपाचो यत्न केल्लो आसा कोणाक कितें विचारपाचें आसत जाल्यार 1-2 मिनटां या हय सर्जनशीलताय मांडिल्ल्या खातीर हाय ओके जाता सी सर्जनशील साहित्य वाचपी जो घट आसा पळय तो तुवें सांगला तसो एक तर जड उतरां घातलीं प्रतिभा वापरली जाल्यार कांय फावटीन द रीडर इज अनेबल टू अंडरस्टँड वॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस बट दॅट डजंट मीन इट्स नॉट क्रिएटीव लिटरेचर थंय जो फॅक्टर उरता तो वाचकांची इनएबिलिटी समजून घेवपा खातीर शी आस्क्ड अ गूड क्वेश्चन इन फॅक्ट सो आनीक एक गजाल हांव खरें म्हणल्यार सांगपाचें विसरून गेल्लें आमी जेन्ना बरयतात तेन्ना आमचो वाचक कोण हेंवूय आमी तितलेंच लक्षांत दवरून बरोवपाची गरज आसा अशें करतकच तो विशय मिटपाक शकता म्हणजे 5 वर्सांच्या 7 वर्सांच्या भुरग्याक आमी जेन्ना सांगता 3 वर्सांच्या ते 5-6 वर्सांच्या आमी शीत म्हणचें ना तांचे खातीर कितें म्हणटले कोको कोको मेमे कुतुमाम बुकीमाम पूण हेंच जर तूं वाडिल्ल्या भुरग्याक सांगता जाल्यार तूं कितें म्हणटलो तूं सारकी शब्दावळ वापरतलो सो यू हॅव अ गूड पॉयंट ओके बट दॅट डजंट मीन इट्स नॉट अ क्रिएटीव लिटरेचर इट लायज विदीन द ग्रास्पिंग पावर ऑफ द रीडर थंय वाचक कमी पडटा म्हणून तर वाचक जें कितें सांगता तेन्ना आमी म्हणजे बरोवपी जेन्ना बरयता आपलो वाचक कोण आतां पळय इगर्जेच्या मॅगझिनांनी जेन्ना बरयता न्ही तेन्ना जीव कसो दिवप हो एक म्हजो फनी आर्टिकल आसा पूण हांव जेन्ना इगर्जेच्या हाचेर बरयता तेन्ना हांव जीव कसो दिवप हें थंय बरोवंक शकना पाद्री कांसुलाराक फुलयतलो लोकांक तूं जीव दिवंक शिकयता काय म्हणून सो वाचक तुमचो खंयचो हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय फायन डीड आय सॅटिस्फाय युअर क्वेरी
थिंक आय एम डन फॉर दीस 1.5 an hour. परत एक फावट हांव भाशा मंडळ, गुलाब ट्रस्ट, फेलिसिओ कार्दोसचे पाटलावदार हांचे आभार मानता. आनी तुमी म्हाका शांततायेन आयकलें. हांव सांगलां तें समजलां अशें सांगपाची म्हाका म्हजो समजूत घातलो. तुमकां समजलां म्हणून सांगपाचो म्हजो समजूत घातलो. ह्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एंड एनीवे इतलें सांगूनय जर आमचे भितरलो सर्जनशील साहित्यीक उंच हाचे पावंड्याचेर पावलो ना जाल्यार भिवपाची कसलीच गरज ना. आमी कविता कथा बरोवंक शकना जाल्यार आमी कोणाची तरी कविता आनी कथा जावपा इतलें तरी जिवीत जगपाक शकतात. इतलेंच तुमकां सांगपाचें आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं गुआदालुपाय. फाटली सुमार 1.5 वर म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चडूच गुआदालुपाय आमच्या बरोबर उलयता आनी हो संवाद ताणें सादला. ताणें सांगलां तशें हो खूब व्हडलो दर्या आनी हातूंत म्हाका दिसता पेंवतलें जाल्यार 1.5 वर म्हळ्यार पावना म्हणचें ना हांव. खुबूच कमी म्हणजे आमी एक 7-8 ल्हारांच मातशी आंगार घेतल्या आसतली. पूण खूब कितें गुआदालुपाय कडेनूय आसा, ताच्या अणभवांतल्यान शिकपा सारकें आसा. आमी आतांच हांव फौजबाब आमी उलयतालीं की अशे तरेच्यो कार्यशाळा जर आमकां नेमान घेवप शक्य आसल्यो जाल्यार तो आमचो मुजरत यत्न आसतलो. आनी हांवें फौजबाबाक सांगलां की जो वॉट्सॅप ग्रूप आमी आतां फॉर्म केला तो आमी तसोच दवरया आनी मुखार आनीक कार्यशाळा आमी शक्य जाल्यार ह्याच वसऱ्यांत जर तुमकां आतां म्हाका दिसता चडशे जाणांक कळ्ळा वाट म्हणटकर परत चुकपाचो भंय ना. पूण हांगा किंवा रवींद्र भवनान किंवा जंय आमकां शक्य आसा थंय अशे तरेच्यो आनीक कार्यशाळा घेवपाचो आमी यत्न करया. कारण वेगवेगळ्या लोकां बरोबर कार्यशाळा घेवपाचो हेतू आसाच. पण एक थारावीक जर आमकां एक 30-40 तुमच्या सारक्या उमेदी लोकांचो जर गट मेळटा आनी तांच्या बरोबर एक कंटिन्युअस आमकां प्रक्रिया करपाक मेळटा जाल्यार ताचे सारकी खोस आमकां आसची ना. आनी हांवें सुरवातेकूच म्हळें तशें की तरणाटे आनी जाणटे हांचो एक बरो ग्रूप हो तयार जाल्लो म्हाका तरी दिश्टी पडटा. खूब प्रश्न आसतले तुमचे, खूब कितें तुमकां शेअर करपाचें आसतलें. हांव गुआदालुपाय कडेन मागन की कार्यशाळा सोंपल्या उपरांत एक थोडो वेळ जर ताका रावप शक्य आसा. हांवें सुरवातेक म्हजी वळख म्हज्या सुत्रांनी करून दिली. आतां शेवटाकूय सांगता ही कार्यशाळा सोंपतकच जशें अन्वेषा बाय सांगता ग्रुपार तुमचे प्रश्न तुमचे विचार तुमी मांडूंक येतले. आनीक जर कोणाक प्रत्यक्षान म्हाका भेटपाचें आसा म्हजो पत्तो इतलोच. हांव सुखी आसता तेन्ना ताच्या काळजांत रावता, दुखी आसता तेन्ना म्हजे कविते सो प्रश्नाच्यो जापो म्हज्या कवितांनी म्हज्या साहित्यांनी तुमकां मेळपाक शकता. सगळ्यांक परत एक फावट देव बरें करूं आनी गुआदालुपायकूय देव बरें करूं. आमी पयलीं सुरवातेक सगळ्यांक प्रशस्ती पत्रकां हांगा भेटयतलीं. सगळ्या लागीं मागता नांव घेता तशें मुखार येवन गुआदालुपाय कडल्यान तुमी प्रशस्ती पत्रां स्विकारची आनी त्या उपरांत वचचें न्हय. निमाणो ग्रूप फोटो काडूनच आमी हांगच्यान भायर सरया आनी च्या आनी रिफ्रेशमेंट्स अजुनूय आसा तेय वतना घेवं येता. सो तुमचें नांव घेता तशें मुखार येवन तुमी गुआदालुपाय कडल्यान ही प्रशस्ती पत्रक स्विकारचें. भायर एना डिसोजा. अल्बर्ट जॅकिस. ताळयो मारपाक अजिबात बंधन ना आमच्या कोणाचेरूच. बाय राणी कामत. आंतोनियो बाब डिकोस्टा. रेमी फुर्तादो. रेमी बाब फुर्तादो. डॉक्टर Anselmo बाब फर्नांडीस. स्नेहाबाई साळगांवकर. काजलबाई नायक.
Albert Bob Cardozo, आमचे तरणाटे भुरगे बरोवपी सुजय बाब हळदणकार. सुजय. Antonio Bob Cardozo, sorry, Antonia Bai Cardozo. Adibai Vernekar. Vaibhav Parab. Richa Naik. Sara Sansgiri. Pranali Govekar. Khushi Prabhudesai. Sia Sansgiri. Father Carlos Bob Luis. Armando Bob Fernandez. Tom Crosby Bob Dyers. Prabhanchan Halvegar. Vaidehi Zarapkar. Jared Bob De Silva, sorry. Pradeep Bob Naik. Menino Bob Almeida. Mafaldina Bai Moreira. Annie Bai Fernandez. Sonia Bai Gomes. Sienna Bob Gomes. Celso Bob Fernandez. Philip Bob Dias. No problem. आम्ही थंय हाडून दितात. Please. Pascal Bob Fernandez. Pio Bob Esteves. Eloara Bob Gomez. William Bob Rodriguez. Anish Bob Agni. Mario Bob Menezes.
Marcos Bob Gonsalves, आणि लिझेल बाय कोता. ना खरें हांव तेच म्हणपाचें आशिल्लें की आमकां खोस आसा की ज्या लेखकाक आमची रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराची भुरगीं सदांच मल्टीटास्क करती, वांटेकारूय जातात, आमकां आयोजनात आदारूय करतात. शेवटाचें प्रशस्तीपत्रक पलियाबाय अग्नी. आणि ग्वादालुपे कडेन मागन की तांणी मातशें सकयल देवन फिलीप बाबाकूय हें प्रशस्तीपत्रक भेटोवचें. फिलीप बाबदास. ना चालेल. हांव आस्त बाळगिता की वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक प्रशस्तीपत्रकां हांगा भेटल्यात. कोणूय चुकला आसत किंवा रजिस्टर करूंक नाशिल्ले जाल्यार उपकार करून आमकां कळोवचें, आमी तुमकां प्रशस्तीपत्रकां भेटयतले. हय. निमणे कडेन एंथनी बाबा कडेन मागता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. Bomales, Guadalupe Daes, आनीक एकदां आमी तुमचे लागीं हे कार्यशाळेची मार्गदर्शक जावंक मागलें आनी तुमी आमच्या मागणें स्विकारलें, बरे तरेन तुमचे विचार मांडले आनी ही कार्यशाळा जाता तितली अर्थबरी करूंक तुमी बोर घेतलो म्हणून हांव फादर फ्रेडी जे डकोस्टा मेमोरियल ट्रस्ट, कोंकणी भाशा मंडळ, फेलिसियो कार्दोजाच्या पाटलावादार हे तिनूय संस्थांचे वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जरी कोंकणी भाशा मंडळ आमच्या सांगाता आसा तरी त्या वेळार म्हाका तांचे उपकार आठोवचे दिसतात. खास करून ताणें आमकां हो वस्त्र दिलो, हेर सगल्यो सवलत्यो आमकां उपलब्ध केल्यो आनी ही कार्यशाळा जाता तितली वेवस्थीतपणी फुडें व्हरोंक आमकां सगळीं सोंपेपणां दिलीं म्हूण हांव तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या पद अधिकाऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पलाशबाब अग्नी, तुमी फोटोग्राफी तशेंच ही कार्यशाळा ऑनलायन पद्दतीन फुडें व्हेली. स्नेहाबाई सबनीश, अनिशबाब अग्नी, तशेंच आमचे मदें जायतीं तरणाटीं आसात. म्हजी भास, आमची भास, आवय भास, माय भास हीच ती कोंकणी भास आनी ही कोंकणी भाशेची खंय तरी तुमच्या काळजांनी कीट पेटल्या आनी दुबावीन ही किटूच उरची ना, ताजें आखटें जातलें आनी ह्या आखट्यान पुराय गोंय तुमी भरतलीं ही अपेक्षा दवरून हांव तुमकां सगल्या तरणाट्यांक हाजीर जाली म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी सेकी तुमी सगळे बरोवपी वाचपी, आमी तुमचे लागीं मागलें, तुमी आमच्या उतराक पाळो दिलो, आमकांय बरें दिसलें, उमेद आयली, वेळान वेळ काडून तुमी आयले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनीक एकदां देव बरें करूं. मागता बाय गोदोळपा लागीं ही आमची धाकटुली भेट स्विकारून. एकूच प्रशस्तीपत्रक आमचे चुकिल्ले मॅथ्यू बाब डिकोस्टा, तांच्या लागीं मागता की तांणी हें प्रशस्तीपत्रक स्विकारचें. परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मना काळजात सावन दिनवास. सगळ्यां लागीं मागता की एक ग्रूप फोटो खातीर उपकार करून सगळ्यांनी मुखार येवचें.
आणि तो काडल्या उपरांत आमी हांगच्यान वतलीं. वता आसतना जर कोणाकूय इल्लोसो च्या घेवन वचपाचें आसत जाल्यार उपकार करून तुमी मुजरत घेवन वचचो. सगळ्यांचे उपकारी.